संजीव बेलेकरांच्या प्रेरणा रूप या पुस्तकाच्या लोकार्पण सोहळ्यात जमिल्ल्या समिस्ताचे मानिस्ताचे आणि सभागृहात उपस्थित असलेल्या पेटलेली काणकोण बेलेकरच नाही तर गोंयची शी हुकून महाराष्ट्रांतल्यान लेगीत आयिल्ल्यान म्हजो मोगाचो योगदान. गोगंतक मराठा समाज सभागृहात आयज घडटा एक इतिहास. आयज उजवाडाक येवपी पुस्तक ग्रंथरूपान सगळ्यांच्या घरातल्या पुस्तकाच्या पेटयेत न्हय तर काळजांतले पेटयेत उरतले हातून म्हज्या मनात तरी कसलो जुबाव ना. अशा ह्या सोबीच्या कार्यावळीक तुमकां परतून एक फावट मोगाचो उपकार दिता. आयच्या कार्यावळीक आमच्या विनोदी मान दिवन हजर आसात ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे मादारी उदयराव भेंब्रे, सोहळ्याचे अध्यक्ष शिक्षणतज्ञ पांडुरंगबाब नाडकर्णी आणि उत्सवमूर्ती लेखक संजीवबाब बेलेकर, गोगंतक मराठा समाजाचे अध्यक्ष आनंदबाब अगुर्वेकर हांच्या मागता हे तांणी आयच्या मानेस्ताक मार्चेत घेवन येवचे. तशेंच संस्थेचे सचिव मंगेशबाब कुंडयकर आणि खजिनदार श्रीकृष्ण आसगांवकर हांच्या लागीं मागता हे तांणी मार्चेत येवचे. सगळे मानेस्तांनी माचेविली पुस्तक घेतल्या. आता मुखार या प्रेरणा रूप या पुस्तकाची निर्मिती ही आयच्या प्रकाशन सोहळ्याची सगळी सूत्रां सांभाळपी गोगंतक मराठा समाजाचे तडफदार आणि युवा नेतृत्व अध्यक्ष आनंदबाब अगुर्वेकर हांच्या लागीं मागता की तांणी या कार्यावळीचे प्रास्ताविक आणि योगाचे लोक करचे. आनंदबाब. नमस्कार. गोगंतक मराठा समाज आयोजित संजीव बाबान बरयल्ल्या प्रेरणा या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात आज आम्ही हांगा सगळे जमिल्ले आसा. व्यासपीठार आमच्या मदीं आसा मानाचे सोयरे गोंयचे शिक्षणतज्ञ श्री पांडुरंगबाब नाडकर्णी, तशेंच लेखक गोंयचे ज्येष्ठ फुडारी श्री उदयराव भेंब्रे आमच्या मदीं आसा. आयचे प्रेरणा जे पुस्तक त्यांनी बरयलें ते लेखक ज्येष्ठ कवी पत्रकार संजीवबाब बेलेकर, म्हज्या वांगडा गोगंतक मराठा समाजाचे कार्यकारिणीचे सचिव श्री मंगेशबाब कुंडयकर, खजिनदार श्री श्रीकृष्ण आसगांवकर, या सगळ्या मानेस्तांचे हांव गोगंतक मराठा समाजाच्या वतीन हार्दिक स्वागत करता. तशेंच आज या फलान जे मान्यवर आयिल्ले आसा तातूंत खुबशे गोंयचे नामनेचे अशे व्यक्तिमत्व आसा ज्यांच्या बद्दल पुस्तकांत त्यांचे कर्तृत्वाचे चित्रण बरयल्लें आसा. ते सगळे हांगा मान्यवर आयिल्ले आसा. तशेंच गोंयांतूच न्हय गोंया भायरच्यान कोल्हापूर फॅमिली, नागेशकर फॅमिली, कोल्हापूर पुण्याच्यान हांगा आयिल्ले आसा. तांचे हांव गोगंतक मराठा समाजा वतीन स्वागत करता. तुम्ही सगळे हांगा गोंयच्या काना कोपऱ्यांतल्यान काणकोण ते पेडणेसान या सगळ्या गोंयच्या लोकांचे कर्तृत्व ज्यांनी घडयले तांचे पळोवपा खातीर मुलं हांगा आयिल्ली आसा. आमच्या राज्यसभेचे खासदार विनयबाब तेंडुलकर हांगा आसा. त्या सगळ्यांचे हांव गोगंतक मराठा समाजाच्या वतीन हात जोडून सगळ्यांचे स्वागत करता. एक गोष्ट फक्त की गोगंतक मराठा समाजाची जी परंपरा जी आमकां लागिल्ली आसा आणि त्या सगळ्या परंपरेक आमी गोंयचे न्हय तर भारताचे सुद्धा नांव आमी मोठे केल्लें आसा. अशी कितलीशीच व्यक्तिचित्रणां आसा ह्या पुस्तकांत. संजीव बाबा जेन्ना आमी अध्यक्षपदार ती आमचे कडेन सगळे काम करपाची जबाबदारी आयली एक विशय सदांच मनांत घोळटालो की खुबशे लोक जावन गेले गोंयांतल्यान ते महाराष्ट्रात गेले, पुण्या मुंबई गेले आणि पोर्तुगीज काळाच्या पयलीं देश स्वतंत्र जावच्या पयलीं आणि देश स्वतंत्र जाल्या नंतर आणि गोंयांत पोर्तुगीज काळाच्या पयलीं आणि पोर्तुगीज गेल्या नंतर खुबशा लोकांनी ह्या गोंयच्या मळार वेगवेगळ्या मळाचेर काम केल्लें आसा. घडये ते लोक आमच्या विस्मृतीक गेले आसत पण तेंच्यांनी स्वताच्या कर्तृत्वाचे शिक्षण घेवन एक जी आपली कर्तृत्व सिद्ध केलें आणि गोंयचें आमचें नांव म्हणलें गेलें. गोंयची करता आसतना ह्या देशाचें नांव म्हणलें गेलें.
आणि या सगळ्यांच्या पुस्तकाच्या रूपात सगळ्यांची ओळख जावची असो एक विचार त्या टायमार आयलो. त्यावेळी जस्ट आम्ही संजू बाबाचे दिसा म्हटले जाता जाल्यार कितें तरी ह्या पुस्तकात कशा तरेन ह्या लोकांक पुस्तक रूपान आमी हाडचे आणि आमच्या गोंयच्या नवे पिळगेक तांचे एक सगळे जे त्यांनी केले कार्य आसा कार्य आसा ते आमकां तांणी लोकांक नव्या भुरग्यांक आमच्या सारकिल्या तरुणांक मेळचे आनी तितूंतल्यान एक उर्बा मेळची प्रेरणा मेळची. हो विषय संजू बाबान सिरियसली घेतलो आणि गेली 3 वर्सां सिन्सियरली काम करून खूबशे संशोधन करून आपलो टायम दिवन हे पुस्तक आज आमच्या मुखार प्रकाशनाक येता. हांव गोमंतक मराठा समाजाचो अध्यक्ष त्या निमतान म्हाका खूब हांगा एक आनंद जाता खूब हर्ष जाता की ह्या म्हाज्या कारकिर्दीत हे काम आज घडटा. हांव ह्या मान्यवरांक ह्या मानेस्तांक समाजाच्या खंयच्या चौकटीन बसोवपाक सोदिना. म्हाका दिसता कित्या काळार ताणें काम केलें आणि आमच्या गोंयकार हे करूंक शकता गोंयकार ह्यो गजाली करूंक शकता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर हे दाखयल्लें आसा. त्यामुळे हे सगळे मान्यवर खंयच्या जातीच्या चौकटीन बसूंक शकना. आमचे सगळे गोंयकारांच्या हातून हृदयांत एक स्थान आसा म्हणून आणि ते सगळे जरी गोमंतक मराठा समाजाचे घटक आसात तरी पण एक म्हाका बरें दिसता की गोंयच्या योगदानाक राष्ट्राच्या देशाच्या योगदानाक ह्या सगळ्या लोकांनी आज येदे व्हडले कर्तृत्वाचें काम केल्लें आसा. नवे पिळगेक हे कळपाक जाय. गोंय 60 वर्सां पूर्ण करता आणि ह्या 60 वर्साच्या कारकिर्दीत गोंयकारांनी इतलें मोठें काम करून केल्लें आसा हे अभिमानान आमकां सांगपाची आज वेळ आयिल्ली आसा. आणि ते संजू बाबान खऱ्या अर्थान आपल्या कर्तृत्वाच्या चित्रणात हे प्रेरणा लोकांच्या नांवान हे पुस्तकात उजवाडाक येता. हो एक इतिहास जाता. म्हाका आनंद जाता की खूब लोक अशे जन्माक आयले तांणी कार्य केलें आणि करता आसतना आपली फुटप्रिंट हांगा ते दवरून गेल्ले आसा. आज आमी ह्या घडयेक त्या सगळ्यांक नमन करता. त्या सगळ्यांचो आदर्श करून फुडें वचपा खातीर आमी भविश्यांत वाटचाल करपा खातीर सोदता. शिक्षणा शिवाय पर्याय ना हे सगळ्या लोकांनी दाखयलें. शिक्षणाची गंगा आणि शिक्षण घेतल्यारूच मनीस सुदारपाक शकता शिक्षण घेतल्यारूच मनीस वयर सरपाक शकता आणि कसल्याच गजालींतल्यान मनशाक वयर करपाचें जर बळगें पेटलें हें शिक्षण. म्हणून ह्या पुस्तकाचो केंद्र बिंदू सुद्दां शिक्षण आसा. शिक्षणांतल्यान मनीस खूब वयर जावंक शकता हें आयज आमच्या पिळगेक दाखोवपा सारकें आदर्श उदाहरण आसा. हांव संजू बाबाचें खूब देव बरें करूं म्हणटा. मनाक आजारांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की हे अशें पुस्तक इतिहास निर्माण करता. हे अशें पुस्तक आसा ते आमच्या गोंयच्या सगळ्या कानाकोपऱ्यांत पावतलें आणि हितूंतल्यान आमकां कळटलें अरे येदे व्हडले लोक ह्या गोंयांत जावन गेले येदे व्हडले लोक आमी ह्या गोमंतकान दिले आणि हितूंतल्यान गोरवार घेवन आमचो गोंयचो भुरगो आयज तरणाटो फुडें पावतलो फुडें वयतलो. त्यामुळे ह्या पुस्तकाची खऱ्या अर्थान खूब गरज आसा. घडये आनी कितलेशेच लोक आसले गोंयांत जेंचे कार्य आसा ते खंय तरी अशें विस्मृतीत केल्लें आसा. ह्या निमतान संजू बाबाच्या निमतान आनी अशे कितलेशेच लोक फुडें येतले तितलेशेच लेखक नवे निर्माण जातले आणि आमचे जे कोण असे लोक आसा ते लिहिण्याचा गोंयचे तांचो प्रकाश तांचेर पजर पडटलो आणि तितूंतल्यान गोंय जरी हे आकारान ल्हान आसले गोंय जरी हे बारीक राज्य आसले पण गोंयकार हे मोठे आसा. श्रीमंती तेजी शिक्षणाचे श्रीमंती स्वताचे कर्तृत्वाचे श्रीमंती जे मोठे आसा आणि तेंच्यांनी गोंयचें नांव मोठें केल्लें आसा हें आमच्या सगळ्या गोंयकारांक कळटलें. त्यामुळे विस्मृतीत केलें खरें निरोज ते परत एकदां आमच्या सगळ्यांक मेळटले. तेका हो वावर संजू बाबा हातीन घेतलो तितून आमच्यो बारीकश्यो ह्या दरम्यान समिता आसल्यो गोमंतक मराठा समाज म्हणून हांव सगळ्याच वतीन आणि सगळ्यांच्या वतीन गोंयच्या वतीन हांव संजू बाबाक परत एकदा धन्यवाद दिता. तुम्ही काम केल्लें आसा तेका ह्या कामाक कसलीच तुलना ना. तुम्ही अशेंच काम करीत रावले आणि ह्या निमतान तुम्ही सगळे हांगा आयिल्ले आसात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता परत एकदा स्वागत करता. असोच तुम्ही हो अपाट प्रेम आमचेर दवरचो. येणाऱ्या काळात आमी वेगवेगळे कितें कितें करपाक सोदता गजाली शिक्षणाच्या बळाचेर. आमचो हो प्रकल्प येता बिचोले इन्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग म्हणून हांव एक सुपरवायज करता. गोंयच्या भुरग्यां खातीर शिक्षणा खातीर कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीच्या बळाचेर एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जावचें म्हणून आमी 3.5 कोटीचो प्रकल्प बिचोले बोटे हांगा आतां फायल गव्हर्नमेंटान आमची एप्रूव्ह जाल्ली आसा. आणि ते करता आसतना म्हाका खूब दिसता की गोमंतक मराठा समाजाचें योगदान सगळ्या गोंयकार खातीर मेळटलें. अशा तरेचें एक आमचे शिक्षणाचे केंद्र आमी बिचोले उबें करूंक सोदता सगळ्या लोकां खातीर. तेच्या खातीरूच तुमची हांव यशाची मदतीची यश हांव घेता. तुमी आमकां मदत करतले आणि गोंयचें नांव आणि गोंयचो भुरगो देशाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर चमकोवपा खातीर मदत जातली. ह्या भेटार परत एकदा तुमचें सगळ्यांचें स्वागत करता. गोमंतक मराठा समाजा तर्फे असोच तुमचो प्रेम आमकां लाभतलो अशी आस्त बाळगिता आणि म्हजे स्वागताचे आणि प्रास्ताविकाची 2 उतरां सोंपयता. देव बरें.
बरे करून अनुभव खरेंच अनुभवान जशें म्हटलें की ही कर्तृत्वी व्यक्तिमत्व खंयच्याच एका जाती खातीरच्या चौकटीन बसूंक शकना ही ताका परिणाम भायर आसा म्हजेच जावन गेले म्हणलो अजित केळकर नांवाचें व्यक्तिमत्व जावन गेलें हें आज ह्या पुस्तकाच्या रुपांतल्यान म्हाका कळटा एका गोंयकाराक कळटा आज दिसता ह्या घडयेक हांवें जशें सुरवातेक म्हणिल्लें इतिहास घडटा हो घडला आनी हो दस्तावेज पुस्तकाच्या रुपान तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या काळात करतलो ते बरें करून आनी एक मोठी जबाबदारी आज आयोजकांनी म्हज्या दिल्या ती मानेस्तांची ओळख करून दिवपाची नाजाल्यार मातसो पेज आसाच कारण तांची व्यक्तिमत्व तशी खास आसा उणेच थोड्या उतरांनी मानेस्तांची ओळख करून दिवपाचो यत्न करता तालिमीचे मुखेल सोयरे ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे व्यवसायीक वकील आपले वकिली कारकिर्दीत उदयबाबान कोंकणीचीच पर्यायान आवय भाशेची वकिली चड केली अशें म्हळ्यार कितें जावपाक गोंयच्या अस्मितायेचेर घाव घालपी कसलेय निर्णयाक सगळ्यांत पयले उबे रावपी ताचेर कडक प्रतिक्रिया उक्तावपी आनी जनमत उबें करपी हें व्यक्तित्व ह्या पिरायेंत लेगीत तितलेंच क्रियाशील आसा फाटले कांय वर्सां चालू आशिल्ल्या भाशा माध्यम आंदोलनात कितलीशींच मोडदां येवन गेली पूण हो खातो केन्ना जालो ना उदयबाबांच्यान आमी शिकपा सारकें खूब कितें आसा तांकां राग आयिल्लो तुमी केन्ना पळयला येदा कदाचित राग आयलो जाल्यार आवाज वाडयलो केन्ना चडयलो केन्ना पळयला ना आमच्या सगळ्यांचेर म्हणपा येतें मायेचें छत्र धरपी मायेचें व्यक्तिमत्व उदयबाब भेंब्रे ह्या सगळ्याक तुमकां येवकार दिता सोनाली बाई लोलयेकर हांचे कडेन मागता की तांणी फूल भेटून उदयबाबाक येवकार दिवचो आयच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष बाळासाहेब नाटक मिसर कार्यतत्पर कार्यप्रवण आणि कार्यकौतुक अशें तांचें व्यक्तिमत्व गोंयच्या शिक्षण वाठारांत तांणी मोलाचें योगदान दिलां शिक्षक ते गोवा शालांत मंडळाचे अध्यक्ष मेरेन तांचो प्रवास पळयल्यार शिक्षण वाठारांतल्या तांच्या कार्याचो आवाज आमच्या लक्षांत येता शिक्षण माध्यम आंदोलनात ते सक्रियपणान वावुरतात गोंयांतले स्काउट आनी गायड्साचो विस्तार करून तांणी दिलें योगदान कोणाचेंच न्हयकारून वचो अभ्यासपूर्ण वक्तृत्व संघटन कुशळटाय मनीसपण जपपी अशें पांडुरंग नाटकर मिसर तुमचें स्वागत आसा सिमरन काकोडकर हांच्या नांवान मागता की तांणी पुष्प भेटोवन तांचें स्वागत करचें ही काल चोवळ खंयच्या पुस्तकांतली न्हय तें म्हाका भावलें म्हाका दिसलें की आज हांव तुमच्या मुखार मांडटा संजीव भाऊ पेरेकर हांचे उत्सव होती हांचे बद्दल आनी कितें सांगू सगळें सांगून गेल्यार आनी एक पुस्तक जातलें निर्दोष चरित्र आनी चारित्र्याचो मनीसपण जपपी संवेदनशील लेखक कवी मुखार जाता आमी चरित्रकार संजीव पेरेकर म्हणून वळखतले ते संजीव भाऊ पेरेकर पयलींच साहित्यीक गोश्टकार मुकेश बाब फळी हांचो लेख वाचलो आसात तुमी मुकेश बाब येस माथाळ सुंदर लेख सुंदर आशिल्लो माथाळ सुंदर माथाळ असो आशिल्लो बरें वाचप अदीक बरें वाचप इक्वल्स टू बरें लेखन हो माथाळ मुकेश बाबा लेखाचो खूब जाण बरें वाचता पूण दुसरें अदीक जें केलां मुकेश बाबान बरें वाचप ते मात आमकां अभरोस सापडटा संजीव बाब मात हाका अपवाद आसा एखाद्या लेखका खातीर ज्या गुणांची गरज आसा ते सगळे गुण हांगा आमकां पळोवंक मेळटा एक सिद्धस्त लेखक संजीव बाब पेरेकर म्हणूनच या पुस्तकाची न्हय या ग्रंथाची निर्मिती जावपाक लागली या पुस्तकात ग्रंथ अशें हांवें म्हणूंक ना प्रस्तावना बरयल्ले डॉक्टर नंदकुमार कामत हांणी प्रेरणा दिवपाक ग्रंथ अशें म्हळां संजीव बाब पेरेकर हांचे एकूण 17 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात तांची नांवां हांगा सांगिना तांच्या कवितांचो विलेशीत अणकार लेखीत जाला थाडा मासाची देवळां ह्या पुस्तकाची विक्रमी विक्री पळोवन पुस्तकां विकती घेवन वाचिनात म्हणपाच्या कपलान आटली पडली संजीव बाब एक संवेदनशील लेखक कवी समाजात घडपी वायट बऱ्या घडणुकांचेर ते बेगोबेग आपली प्रतिक्रिया उक्तायतात सामाजीक माध्यमांवरवीं तांची प्रतिक्रिया आमकां रोखड्योच कळटा पूण ताच्या परिणामाची पर्वा ते करिनात आपल्याक दिसता ते सांगून वता धरून वता तुमच्या मुखार दवरता प्रेरणा पुस्तकाचे लेखक संजीव बाब पेरेकर राधा नाईक हांचे लागीं मागता की तांणी आयचे उत्सवमूर्ती लेखक संजीव बाब पेरेकर हांकां फूल भेटून येवकार दिवचो
पुस्तक प्रकाशनाच्या आयोजनाचा भार आपले उदाहरण घेऊन किंवा पुढारी बाबुळेकर गोव्यातल्या एका प्रतिष्ठित आणि बऱ्याच कोणत्या संघटनेच्या वयात गोमंतक मराठा समाजाचे अध्यक्षपदाचे लाभसंदर्भी ते सांभाळतात. विलक्षण संघटन कुशलता आहे अशी अनुभव या संघटनेचे पुढारपण सांभाळताना सगळ्यांनी एकट्याने घेऊन मुखार वचपाचा यत्न केला. आपण ते यशस्वी झाले. आपली नोकरी सांभाळताना ते आपले सामाजिक हस्तांतर केली तितक्याच वागणुकीने सांभाळतात. ते कोणाला दिसतात. अशा तऱ्हेचे एक पुस्तक लिहूचे ही मूळ कल्पना आनंदाची संजीव मामांनी प्रत्यक्षात काढली. अडील्या मदत करत पोतांचा स्वभाव असे सदाबहार व्यक्तिमत्व आनंद तुमच्या स्वागत असतात. महेश्वरी वडवईकरांच्या निवासस्थान ठिकाणी आनंद बाबा गुलाब घेऊन आमचे योग करतो. आमचे संस्थेचे सचिव मंगेशराव कुंडेकर तसेच खजिनदार श्रीकृष्ण आसगावकर हे उपस्थित असत. सुधारी लोलीकरांच्या निवासस्थान ठिकाणी त्यांचे स्वागत करतो. संस्थेचे सचिव मंगेशराव कुंडेकर तसेच खजिनदार श्रीकृष्ण आसगावकर. पण 2 वेळेस गोष्ट संजीव बाबांनी या कार्यात आपल्या समर्पित केला. त्यांनी फोन केला किती दिवस अशी विसरल्या बोलावचा दिवस अशी का पैठणी किती काही सुरूच मागा नसली तशीच आम्ही वेगळ्या अनेक एक कविता जन्म येत असतो. पण संजीवकडचं जे दिवाळी ही भेट भेटली अशा म्हणते त्यांना शिकून नसले. संजीव बाबांनी कल्पना केली मुनी संजीव बाबा तुमचे हे पुस्तक फक्त एका समाजापुरते मर्यादित ना, कारण पुस्तकातल्या सगळ्या व्यक्तिमत्वाचे काम योगदान ही जाती पातीचे शीम हुकून कितलेशेच मुखार पावला. ही मांडणी होती आमची कौतुकची तुम्ही दिलीच आणि आमच्या पोषण दिली शास्त्रांची सांभाळून त्यांचे योगदान सगळ्या नवीन पाहूपाचे ऐतिहासिक काम देवान तुमच्या हातात करून घेतला. तुम्ही आता तुमचे मनोगत ऐकून आम्ही आहोत. ऐकून घेता मस्त ऐकीन मस्त लहान उपाय कशा मानत वेळी बशिल्ले आयच्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे आमचे मार्गदर्शक उदयबा अध्यक्ष शिक्षण तज्ञ आणि एक सज्जन व्यक्तिमत्व उदयबाबा सारखेच पांडुरंग नाडकर्णी आणि त्यांच्या कल्पकतेतल्यान हे पुस्तक ईश्वरी शक्ती माझ्याकडे करून घेतले. ते समाजाचे अध्यक्ष आनंदबाब बाबुर्मेकर तसेच सरचिटणीस कुंडलेकर श्रीकृष्ण आसगावकर आणि तुम्ही सगळे वैचारिक पुस्तक आशिल्ले सगळे उपस्थित आसात. ते मानिस्त आणि बाबाच्या मजा आणि प्रेरणात्मकाच्या प्रेमांतल्यान तुम्ही हांगा आयल्या म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आणि उलोवपाच्या सुरवातीकूच गोमंतक मराठा समाजान हे प्रेरणात्मक उजवाडा हाडपाची सगळी जापसालदारकी आपल्या गुजार घेतली म्हणून समाजाचे उपकार मानतात. हातल्यान एक गजाल जाली. संजीव बेडेकार बंको हो मातसो लोकां मदीं बरोबर चलतालो. आयज कोण पडटलो प्रत्येकाने आसतात कोण काळे आमी सुद्दां केन्नाय विचारतात ना अशें म्हणून. तर ह्या प्रेरणात्मकांची हांवें व्यक्तिचित्रणां उबी केली ती खूब व्हडली व्यक्तिचित्रणां उबी केली. ती प्रत्यक्ष तुमकां पुस्तकांतल्यान कळटली. ताका हांव ते परत रिपीट करपाची गरज ना. एक गजाल अशी आसा हांगा ह्याच 21 22 व्यक्तिचित्रणां हांवें एक
व्यक्तिचित्रण स्वतः रंगयला ते म्हळ्यार रमेश वेडेकर. तर रमेश वेडेकर म्हजो भाव. काही जाण म्हणटाले भाव भावाचे हें कशें करूंक शकता काय म्हणून, पूण हें बरयता आसतना रमेश वेडेकराक आमी भाव म्हणून पळोवंक ना. ताजें कर्तृत्व आनी ज्या कठीण काळांतल्यान तो शिकून वयर आयलो तागेले पुत्रांनी सांगपाचें जाल्यार ज्या काळांत रमेश वेडेकर इंजिनियर जाल्लो न्ही तेदे वेळार इंजिनियर जाले उपरांत गांवचे लोक ताका विचारताले मॅट्रीक केन्ना शिकतलो काय म्हणून. त्या काळांत तो इंजिनियर जालो म्हणटकच ती त्या कालखंडाचो म्हायती ही एक प्रातिनिधीक म्हणून हांवें ताका घेतला. जी हांव कित्याक करता की सदांच भावान म्हजे नदरेन जेन्ना एखादो कुटुंबांतलो मनीस सुद्दां बरें कितें करता तेन्ना ताजी तोखणाय करपाची दानत कुटुंबातल्या लोकांक आसपाक जाय. हालींची काळां ती ना अशें म्हणलें. रमेश वेडेकर ती तोखणाय करता. म्हजी मागची जी कशी आडखळना ही म्हजी दानत ह्या विशींचो म्हाका गर्व न्ही तर अभिमान आसा. ही दानत अशे तरेची दानत सगळ्यांक येवची अशें हांव मागता. दुसरी गजाल जी व्यक्तिमत्व हांवें उबारल्या त्या व्यक्तिमत्वाक हांव खंय वळखतालो. हांव येतालो हॉलांत कार्यालयांत तेन्ना ते फोटो पळयतालो आनी फोटो पळयतकच हे कोण काय कितें असो म्हाका एक प्रश्न पडटालो. आनी केन्ना केन्ना दिसतालें की हे कोण त्या समाजाक कळपाक जाय. पूण केन्ना केन्ना एक वेंचणूक आसता, एक योगायोग आसता, एक धडपडी अध्यक्ष मेळ्ळो. अध्यक्ष मेळ्ळो म्हणून जायना आनी उलयन सांगलें म्हणून जायना. ताजो सतत फाट पुरावो करपाक जाय. ती धडपड आनंदान आशिल्ली म्हणून हें पुस्तक म्हजे कडल्यान बरोवन जालें. हें म्हजें भाग्य वचून जाता. त्या निमित्यान आज हांगायल्यार एक व्यक्तीचें हांवें बघयलां तें म्हळ्यार एका काळार युरोपियन देशांतल्या चित्ररसिकांचेर युरोपान एक आमचे महान चित्रकार हांगा आसा ताचे लक्षांत येतलें. चित्ररसिकाच्या काळजार तांणी खूब काळ राज्य केलें. ते विश्वनाथराव नागेशकर आनी नागेशकराचे कितलेशेच कुटुंबीय कोल्हापूर आनी पुण्या साकून ते खास आयल्या. ते डिसेंबरान येवपाचे हे कार्यक्रमाक लागून बेगीन आयल्या आनी तांची कचेरी हांगा आसा. तांकांय हांव येवकार दिता म्हज्या लेखकाचे वतीन. एक गजाल हांव सांगूंक सोदता म्हज्या मनोगतांतल्यान ह्या जी आमी कर्तृत्वचित्रणां आसा तांणी एका समाजाक तांणी कांय दिवना. तांणी अख्ख्या संवसाराक केलें. आमी केन्ना केन्ना म्हणटात की डॉक्टर रघुनाथराव माशेलकार जाले आनी तो गणपत जालो. तांणी आपल्या समाजाक कितें दिलें? पयशे दिले. धनीक आसता तांणी समाजाच्या प्रकल्पा खातीर वावरा खातीर पयशे दिवंक जाय. आनी जे बुद्धिवादी आसता विद्वान आसता तांच्या बुद्धीचो विद्वत्तेचो वापर आमी आमच्या नवे जनरेशना खातीर करूंक जाय. ते तांणी डॉक्टर माशेलकारांनी अख्ख्या संवसाराक दिलें, भारत देशाक दिलें. हाजो कर्ज आमकां ताणें दिलें. म्हणून आमी न्ही खातात ती म्हणटकच ताणें आमकां दिलें. तांचे कडल्यान अशा व्यक्तीमत्वाकडल्यान आमी पयशे अशे ती नाकाजुराची पडली न्हय तांणी कितें दिलां काय म्हणपाक अशें आसूंक जायना. एक गजाल आसा की केन्ना केन्ना दिसता तो खंय तरी वचून रावलो आनी मोठो जालो आमच्या गांवचो तो आमच्या समाजांतलो तो आनी ताणें कितें कोणें उलयलें कोणें केलें म्हणटकच तांचो आमकां फायदो कितें काय म्हणून असो एक प्रश्न करता. म्हाकाय हो प्रश्न पडटालो मदीं मदीं. म्हजे परस पिरायेन ल्हान पूण वयले चित्रकार सुशांत काळे एक दीस 2-3 वर्सां फाटीं उलयता म्हणून लागलो अशा मनशांनी तुका कितें म्हणून दिवपाक जाय काय म्हणून जे आसा त्या जाग्यारूच तो स्वता व्हडलो जालो म्हणजे ताणें तुज्या गांवाक नांव दिलें, ताणें देशाक नांव दिलें, समाजाक नांव दिलें. हेंच ताणें योगदान अशें तुमी कित्याक म्हणना काय म्हणून सामकें म्हजे तकलेन बसलें. आनी हांवें म्हणलें तो म्हजे कडेन म्हज्या तकलेन मनान जर भंयूंक आशिल्लो तो हांवें काडून उडयलो. आतां ह्या जाणटे म्हणून बसयला तांचे कडल्यान म्हाका कितें फायदो आसा? तांकां वळखता तरी ना. पूण ह्या निमित्तान दिनेश
नागेशकर, विश्वनाथ नागेशकराचो पुतण्यो ताच्या माध्यमांतल्यान हांव इंद्रजीत नागेशकरा मेरेन पावलो कोल्हापूर ते आयल्या. तशेंच तांच्या सगळ्यांच्या मार्फत हांव 9th एअर चीफ मार्शल ऋषिकेश मुरगांवकार जावन गेले. तांचे चली अबाउट 70 आसा, ताजे कडेन कॉन्टॅक्ट आसा सतत. आनी ही सगळी खबर डॉक्टर विजय शिरोडकराच्या नाती कळेजी अमेरिकेक आसता तिका हांवें कवर पळयलें आनी तिणें म्हाका रातचो गेल्ल्या 15 दिसां पयलीं फोन केलो आनी 20 मिनटां उलोवन ताणें आमच्या कार्याची सामकी तमणाय केली आनी तांकां जिवाक बरें दिसलें. तांच्या जाणट्यांनी ह्या समाजा खातीर बुन्यादीचें काम केलां म्हणटकच ताणें आमकां कितें दिवना अशें आमी अपेक्षा दवरपाची नासता. त्या खातीर आमी तांचें स्मरण तांच्या कुटुंबाक मातशें अशें बरें दिसतलें आमी कितें केलां तातूंतल्यान आनी आमी तांकां कांय दिवंक शकना. अशे पद्दतीन हें सगळें म्हजें पुस्तक आनी गोमंतक मराठा समाज हो जातीय म्हणून तेन्ना जे विचारवंत आसा ते ह्या समाजाक जातीय संस्था म्हणून पळयना. ही हो समाज एक वैचारीक क्रांतीचें एक व्यासपीठ म्हणून ताका पळोवचें पडटलें आनी हे व्यासपीठ हो समाज काय ज्ञाती संस्था हे प्रेरणारूप तुमकां सगळ्या वाचत्याक नव्या पिळगेक उद्गार दितलें. हें शिक्षण हें प्राधान्य दवरून केंद्रबंद दवरून ह्या समाजान आधुनीक समाज कसो घडयलो, ह्या समाजात परिवर्तन कितलें फास्ट आयलें, कितलेशेच तरेचे जे भयरदोप आशिल्ले वेगवेगळे भेद आशिल्ले ह्या समाजात तेन्ना उणें एक चुकून एक्सेप्शन आसता ना म्हणून ते सगळ्याच समाजांनी आसता. पूण ह्या समाजान फक्त विचार केलो तो मानव समाजाचो ते म्हणजे प्रेरणारूप. तुम्ही मुद्दाम वाचात, तुम्ही फक्त वाचू नाका, तुम्ही ताजो कॉपीज भेट म्हणून दियात आनी पुस्तक विकून आसता. पुस्तक हांव केन्ना दिना, हांव कोणाकूय पायट ते जाल्यार दिता पूण पुस्तक फुकट दिना. कित्याक पुस्तक जेन्ना फुकट घेता तेन्ना तें कोण वाचिना आनी पुस्तक विकतें घेवपाची आनी पुस्तक वाचपाची संस्कृती विकसीत जावची हो म्हजो हेतू आसा. पूण आनी चड वेळ घेनासतना हांव म्हजें मुद्रा सोंपयता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमी मुद्दाम आयले बरें दिसलें आनी हो कार्यक्रमाक सभा तुमी हाडली आनी आमच्या इंद्रजीत बाब नागेशकर तुमी कोल्हापूरच्यान राजेश मुरगांवकर नागेशकर तुमी मुद्दाम हांगा आयले इतले पयशिल्ल्यान शिमो ओपन म्हणटा आमकां खूब उमेद जाता. त्या निमित्त आमचे काय आमचो एक बरेपण आमचो एक संबंध हाचो तो फुडें कसो वाडयतलो तो तेन्ना आनंद भुमेकार जाणा तो त्या सुंदर पद्दतीन करतलो ताजेर हांव पूर्ण विश्वास दवरता आनी देव बरें करूं. तुमच्या अखंड मेहनतीतल्यान परिश्रमांतल्यान हो दस्तावेज हे पुस्तक हो ग्रंथ तयार जाता आनी ताचें प्रकाशन आतां माणूस वस्तू जातलें. 22 कर्तृत्वी समाज धोरणाचें योगदान सगळ्यांक दवरपी तुम्ही आमी सगळ्यांनी प्रेरणा घेवची अशी व्यक्तिमत्व आपले संशोधक नदरेन सोदपी आनी तितल्याच समर्पक उतरांनी आमच्या मुखार आपल्या संजीवी शैलीत मांडपी संजीव बाब दरेकर हांच्या प्रेरणा ह्या पुस्तकाचे या शुभेच्छा सोहळ्यात प्रकाशन जाता. आयचे मुखेल सोयरे ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे अध्यक्ष पांडुरंग नागदोनी तशेंच सगळे माणूस लागीं मागतात की प्रेरणा ह्या ग्रंथाचे आणि उत्साहन करचे.
तुम्ही बरे करू. आता पुस्तक भेट एक महत्वाचं या कार्यावळीचं पावलं महत्वच किती तो सांगतात. त्या पुस्तकात त्यांचे उल्लेख भेटत त्यांच्या घरच्या आणि पुस्तकाची प्रत भेटवत सुटतात. जशी आपण नाव देतात तशी प्रत्येकाला आपली प्रत आपले पुस्तक आणि स्वीकारते अशी सगळ्याकडे लावायची म्हणून सुरेख या पुस्तकाचे सुंदर उपकृष्ट साकारिते तुम्ही ओळख या उपकृष्टाचा ते आमचे चित्रकार कोणीचे प्रसाद बाब नाईक आमच्या मागच्या ठिकाणी हे पुस्तक भेट स्वीकारची भेट उदयबाब भेंबरे मागच्या ठिकाणी त्यांना ही भेट द्यायची. या पुस्तकाच्या ग्रंथाचे उत्कृष्ट साकारते प्रसाद बाब नाईक संजीवबाब गोरेकर या पुस्तकात ज्यांना अदरपूर्वीचा मान पाहू झाला असे सर्वेस राजाराम रंगाजी पैणेकर त्यांच्या घरच्याच्या वतीन हे पुस्तक स्वीकारतात. कमलिनी पैणेकर गोवंतर मराठा समाजाचे अध्वर्यू गरज पडता त्यांना म्हणून आणि गरज पडता त्यांना जागतिक तत्वाच्या आधारानं आपल्या समाजातल्या परंपरावाद्याकडे आणि प्रस्थापित समाजातल्या लोकांकडे संघर्ष करून समाजात सुधारणेचा विचार रुजवलं ते राजाराम रंगाजी पैणेकर. जन्म 29 मे 1984 आणि मरण 26 सप्टेंबर 1982. त्यांच्या वतीने त्यांच्या घरच्या कमलिनी पैणेकर या पुस्तकाचे प्रत स्वीकारतात. या पुस्तकात जी बापी चरित्र असतात तातूंतली 4 चरित्र मुळगांवकर कुटुंबियांची असतात. ही 4 मुळगांवकरांची हांव नांव घेता तांचे वतीन तांच्या घरातली राकेश्री मुळगांवकर नागेश्वर ही प्रत स्वीकारतली. पयलीं ही व्यक्तित्व मातशी जाणून घेऊया. गोवंतर मराठा समाज गोवा स्थापनेचे सूत्रधार डॉक्टर श्यामाकांत मुळगांवकर जांचे उच्च शिक्षणान त्या काळामध्ये पोर्तुगीज गव्हर्नर देखील टिचकावले. तातूंतल्यान समाजाच्यो सुधारणा चळवळीक पुर्तुगेज प्रशासनाचो आदार मेळूंक पावलो. देशातले एक कुशळ सर्जन आणि तत्वनिष्ठ राष्ट्रवादी असे डॉक्टर श्यामाकांत मुळगांवकर. ताचे उद्देश मळावणी आदर्श असे इंजिनियर सुमंत मुळगांवकर हे नाव सगळ्यांनी ऐकलं असतलें. जे.आर.डी. टाटांच्या बळबायेच्या काळात तांकां खाशेली सोख आशिल्ली. देशाच्या उद्देशीक मानवलें हे महान व्यक्तिमत्व जांच्या वापराचें तत्व घेवन 1990 वर्सा भारत सरकारान तांकां पद्मभूषण हो पुरस्कार भेटून तांचो गौरव केलो. ते इंजिनियर सुमंत बाब मुळगांवकर. तिसरे मुळगांवकर संजीव बाबा पुस्तकां आसात त्यो लीला सुमंत मुळगांवकर भारतातल्या रक्तदान चळवळीच्यो प्रणेतो. रक्तदानाक लागून मनशाचो जीव वाचता पूण सर्वसामान्य मनशाचें रगत जमोवन ब्लड बँक्स रगत पेढी उबऱ्यो ही संकल्पनाच भारतांत तेन्ना नाशिल्ली. अशा वेळार ही संकल्पना रुजोवपा खातीर चळवळीच्यो म्हणजे रक्तदान चळवळीच्यो पायोनियर म्हणून जांचो भारत सरकारान पद्मश्री पुरस्कार दिवन गौरव केलो त्यो लीला सुमंत मुळगांवकर. आणि चौथे मुळगांवकर ऋषिकेश श्यामाकांत मुळगांवकर हवाई दळाच्या मुखेलपदार पाविल्लो गोंयचो हो पूत. जाणी जगातली 50 चड जातीची झुजारी विमानां चलयली आणि सगळ्यात चड नेटान वेगान झुजारी विमान चलोवपी भारतातले ते पहिले पायलट आशिल्ले जांकां महावीर चक्र सन्मान अशें ऋषिकेश श्यामाकांत मुळगांवकर या सगळ्या चौकी जाणांच्या वतीन हे पुस्तक स्वीकारता राजश्री मुळगांवकर हांचे.
मराठे अशें कळ्ळें की फाटल्या 10-15 दिसां आदीं तांची चली विरोधक चली आशिल्ली ती संवसाराक उरली, ताचे खातीर आज तांची घरची येवंक पावली ना. पूण हे लढाण कारवारकार मराठे आनी शिक्षणीक क्रांतीच्या माध्यमांतल्यान नवो आधुनीक समाज घडयलो अशें योगपुरुष पालका यांचें नमन. मुखार आमचे पयले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर आनी कोंकणांच्यो शशिकला काकोडकर हांची 2 चरित्रां ह्या पुस्तकांत आसात. तांची घरची आज पावची ना. अशा 2 गोंयच्या राजकीय इतिहासांतली 2 नितळ पानां ह्या संजीव बाबा पुस्तकांत आसात. ताचे उपरांत पुर्तुगेज भाशेचे जाणकार आनी अनुवादक राजाराम कपिलेश्वरकर आज तांची पिराय 94 वर्सांची आसा. तांचे पूत प्रसाद कपिलेश्वरकर येस तुम्ही तांच्या वतीन पुस्तक स्विकारा. पुर्तुगेज दस्तावेजांचो पाणीदार करून घेवपाक गोंयच्या कितल्याशाच वकिलांनी तांच्या घराचे उगडे झरिले ते राजाराम कपिलेश्वरकर, जांच्या पुर्तुगेज ज्ञानाचो गोंयच्या प्रशासनाकूय खूब फायदो जाला अशें पुर्तुगेज भाशेचे जाणकार आनी अनुवादक राजाराम कपिलेश्वरकाराक आमचें नमन. मुखार श्री बाबन अनंत नाईक तांचे वतीन तांचे पूत सलीम नाईक पुरस्कार स्वीकारतले. गोमंतक मराठा समाजाची इमारत उबारपाक जे रात दीस वावुरले, अर्धवट उरिल्ल्या संस्थेच्या मुख्यालयाचें काम पूर्णत्वाक पावून जाणीं समाजाची प्रतिश्ठा वाडयली ते बाबन अनंत नाईक आज आमच्या वतीन 21 जून 1942 ह्या दिसा ते जल्माक आयले आनी 14 सप्टेंबर 2020 ह्या दिसा ते संवसाराक उरले. तांचे पूत सलीम नाईक आणि स्वीकारची अशी हांव तांचे वतीन विनवणी करता. एक तत्वनिष्ठ आणि धाडशी पुढारी सुलोचनाताई काटकर तांचे वतीन तांचे पूत अभियंती नवीन काटकर हे पुस्तक स्वीकारतले. डॉक्टर राममोहन लोहिया यांच्या 11 जून 1946 या दिसाच्या क्रांती चळवळीत धाडसान वाटो धरपी स्वातंत्र्य सैनिक प्रमिलाबाई जांबावलेकरांची ही धाडशी धूव. कोंकणीतूच राजभाषेचो मान मेळचो म्हणून निमणेन तत्वनिष्ठ रावपी काँग्रेसीचे आदले अध्यक्ष आनी गोमंतक मराठा समाजाक तांणी संजीवनी दिल्यो त्यो सुलोचनाताई काटकर हांकां आमचें नमन. तांचे पूत अभियंती नवीन काटकर हे पुस्तक स्वीकारले. राजकारण करपी हे खूब कमी म्हणून मेळटा पूण समाजकारणाच्या खातीर राजकारण करपी डॉक्टर रामकृष्ण मोरजकर आज 93 वर्सांचे आसात. तांचे पूत डॉक्टर धर्मानंद मोरजकरांच्या वतीन मागता की तांणी तांच्या पुस्तकाची परत स्वीकारची. भारताचे मराठे भौशीक जिणेंत ते नमायन घडिल्लें अशें एक व्यक्तिमत्व समाजा कडल्यान पयस आशिल्लें समाजाच्या वापराक ओळखपी एक कुशळ संघटक डॉक्टर रामकृष्ण मोरजकर हांचे वतीन पुस्तक स्वीकारता. तांचे पूत डॉक्टर धर्मानंद मोरजकर. स्पष्ट मराठी पिकोड केले अशें तेन्ना दिशिल्लें. तिचे आज उरत जाले संदीप मोहनबाब वेरेकरांच्या आवडीनेच खबर आशिल्लें पूण तुमच्या पुस्तकांतल्यान उरतल्यान आज ह्या महान व्यक्तिमत्वाची उरत जाता पार्वतीबाई मोहन महादेव वेरेकर. तांचे वतीन पुस्तक स्वीकारतात. तांचे पूत कितलेशेच वर्सां सावयवेरें पंचायतीचे सरपंच आशिल्ले मोहनबाब वेरेकर. विद्यार्थ्यांच्या माळा पवित्र योगदान दिवपी पगार मेळटा काय ना हाचो विचार करिनासतना तांणी सावयवेरें वाठारांतल्या 3 पिळगेक साक्षर केले.
ते करताना विद्यार्थ्यांमध्ये स्वदेशी करता भरपूर गर्दी तुमची आमची बाई पार्वतीबाई महादेव दरेकर आणि तुम्ही पुस्तक स्वीकारतात पंचभूत मोहनराव दरेकर. आता आंतरराष्ट्रीय मळाचेर पाविल्ले ख्यातनाम अशी कर्तृत्व आंतरराष्ट्रीय बालवंतशास्त्र तज्ञ आणि संशोधक डॉक्टर विठ्ठलराव नागेश शिरोडकर. संसारातल्या हजारांनी बायांक अवैपणाचे भाग्य प्राप्त करून दिवपी निश्चय काढोवपाखातीर शिरोडकर सारखे शिरोडकर स्टिचीस तंत्रज्ञानाचो सोद लावपी देशातल्या कुटुंब नियोजन क्रांतीचे जनक पद्मविभूषण पुरस्कार जैतिवंत डॉक्टर विठ्ठलराव नागेश शिरोडकर तांची घरची आज येवपाक पावचे ना पूण म्हाका दिसता तांची नात डॉक्टर सुमन हांणी तुमचे कडेन संपर्क करून खास ह्या पुस्तका खातीर गोमंतक मराठा समाजाच्या आणि खास लेखकाचें अभिनंदन केलां. म्हज्या नांवा परत हांवें सुरवात म्हणिल्लें तशें म्हाका खबर नाशिल्लें व्यक्तिमत्व आज रजवत जाता अशें हॉटेलियर अजीत बाबूराव केरकर तांचे वतीन तांचो घरचो म्हजो मित्र किशोर बाब केरकर हें पुस्तक स्विकारता. अंत्रुज मनातल्या केरी गांवच्या एका पुतान देशातल्या हॉटेल उद्देगाक आपल्या बुद्धिमत्तेच्या बळगेन बळकटी हाडली. भारत हे विदेशी पर्यटनाचे केंद्र म्हणून नांव उबा करपाक तांचें योगदान व्हड आसा. संवसाराच्या पर्यटन नकाशाचेर गोंयचें नांव हाडपाक लागली जाणी बुन्यादीचो फातर लायलो ते हॉटेलियर अजीत बाबूराव केरकर तांचे वतीन तांचो घरचो किशोर बाब केरकर एक माहिती म्हणून सुरक्षित देशप्रेमी केरकर हांची सगळी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स तांची सुरक्षित पत्नी ही सगळी सर्टिफिकेट्स तांणी हांव ज्या शाळेचो आवडर आसा त्या सुरक्षित देशप्रेमी केरकर शाळेत दान दिल्यात. तातूंत अजीत केरकरांचो आमी थंय गेले तांचे कडेन कारण हो एक मोठो दस्तावेज कोणी आमी एक मोठे दालन उबारला आमच्या शाळेत सुरक्षित देशप्रेमी केरकर ह्याच नांवान ही केरी शाळा चलता. मुद्दाम तुम्ही सगळे ती शाळा पळोवपाक या हातूंत देशप्रेमी केरकरांची जी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आसात ती सगळी सर्टिफिकेट्स आनी तांचो पुतळो जो शर्मिलराय चौधरी हांणी तेदेवर तांकां मुखार बसून काडिल्लो आनी इतलो वेळ मुखार कशें बसून ताची एक काणी आसा की पुरो देशपांडे तांकां तांचे बरोबर खबरी करपाक तांणी पुतळो काडपाक थोड बसपाक तांचे बरोबर कोण नाशिल्लो. पुरो देशपांडे तांकां काणयो सांगता किंवा गोश्टी करता आनी तेन्ना सुरक्षींचो पुतळो काणीकार शर्मिलराय चौधरी आनी ओरिजिनल पुतळो अजीत बाब केरकर हांणी आमच्या ताब्यांत दिला आनी ताचें एक म्युझियम बारीकशें केलां आमकां पळोवपाक गेला माहिती म्हणून देव बरें करूं. मुखार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हळ्यार IMFच्या संचालक उपसंचालक पदार पाविल्लो कोंकणी दूत अर्थतज्ञ PR नार्वेकर हांचे आज कोण येवपाक पावचे ना पूण तांचो उल्लेख हांव करता. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेंतल्या आपल्या 40 वर्सांच्या सेवेत अर्थतज्ञ म्हणून आपल्या बुद्धिमत्तेचें दर्शन संवसाराक घडयले ते अर्थतज्ञ PR नार्वेकर. भारतीय बौद्धिक संपत्तीचे उद्घाटन तांचो उल्लेख हांगा परत परत जातो अशें आमचे सगळ्यांचे मानेस डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकार ते कितलेशेच कार्यावळी व्यस्त असतात तरी आसतना संजीव भक्तांनी ईमेल करून या कार्यावळीक येवचो म्हणून कळयलां. तांकां आमचें नमन मनीसपण कश्ट नमळाय बुद्धिमत्ता आनी उचेर शिक्षण हाचो देखदिणो सुंदर संगम म्हळ्यार रघुनाथराव माशेलकार. ताचेच वेळार भारताची पारंपारीक आनी आधुनीक विज्ञान प्रतिष्ठा संवसारभर पावोवपी 20व्या शेंकड्यांतलो आधुनीक महामानव डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर हांकां आमचे नमन नमन. कुशागिरी चिकाटी हांचे मूर्तिमंत उदाहरण इंजिनियर रमेश बाब दरेकर हांचे चरित्र ह्या पुस्तकात पळोवंक मेळटा. स्वता हजर आसा तांणी हें पुस्तक स्विकारचें अशें हांव तांचे लागीं मागतां. गोंयचे RCC तज्ञ अभियंते आनी आर्किटेक्ट पुरातन देवळाच्या बांदकामाचे एक अभ्यासक आपल्या व्यवसायाच्या शिस्तीत आणि प्रामाणिकपणान देव मानपी अशें इंजिनियर रमेश बाब दरेकर. निस्वार्थी समाज आणि संस्कृती सेवक अशोक बाब बाणस्तारकर असा व्यवस्थित ज्या कारणाखातीर गोमंतक मराठा समाज गोवा या संघटनेची स्थापना झाली तो हेतू पुराय झाला पूर्ण झाला. पण आता या समाजात प्रगतीकडे वाटचाल करची हो मंत्र वेगवेगळं कसं घडवून एक विचारवंत श्री अशोक बाब बाणस्तारकर
आणि हे पुस्तक स्वीकारचे अशी त्यांच्या नक्की मागतात. तांची पिराय आज 73 वर्ष इतकी आसा अशोक बाग वाढतात. शिल्पी गावपाचे संबंध ओळखीत होतं संजीव बाबा हेडे. शिल्पी गावपाचे संबंध ओळखीत होतं डॉक्टर श्रीपाद माहुलेकर याचा उपस्थित सत्पाणी पुस्तक स्वीकारचे. मनशान जवळ इच्छा शक्ती बाळगून ती पूर्णत्वा करण्याखातीर सातत्याने गोष्टी करण्याची तयारी दाखवली आहे ती पूर्ण जाताच या विश्वासाचे श्रद्धा करून नाव काही लोक माहुले गावचा कोणी होतं डॉक्टर श्रीपाद माहुलेकर आणि पुरा चरित्र या ग्रंथाला वाचपाक मेळटा. मानेसाची स्तुती ते आपले पुस्तकाची प्रत स्वीकारतात. आमचे सगळ्यांचे आदर्शाचे एक व्यक्तिमत्व जे मोठा बसला रामकवी वेलिंगकर सर म्हणून ओळखतात असे प्राचार्य सुभाष भास्कर वेलिंगकर एक तत्वनिष्ठ पुढारी तत्वाखातीर झुजपी तत्वापासून सत्य अभिबंध करपी जांचो जन्मूच संघर्षाच्या आत्यात जालो जे गोंयच्या भाजपा पालकांच्या बुन्यादी वापराचे शिल्पकार आशिल्ले असे प्राचार्य सुभाष भास्कर वेलिंगकर. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे महान चित्रकार विश्वनाथ बाळू नागेशकर यांनी एक प्रकारे आपल्या खास संगीत शैली संगीत या पुस्तकात आदरांजली अर्पण केली. विश्वनाथ उर्फ बाळू नागेशकर यांच्या घरच्या मंडळींना या कार्यक्रमात सहभागी व्हावं अशी इच्छा झाली आणि तब्बल कोल्हापूर ते गोवा पुणे ते गोवा असा प्रवास करत आज ही मंडळी या सभागृहात उपस्थित आहे. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. प्रादेशिक सीमा भाषेची मर्यादा ओलांडून हा ग्रंथ एका अर्थानं आज महाराष्ट्रात जातोय. खूप बरं वाटतं. नागेशकर यांच्या घरातले 10 जण आज इथे उपस्थित आहेत. त्यांचा पुतण्या इंद्रजित नागेशकर यांनी हे पुस्तक स्वीकारावं अशी माझी विनंती आहे. इंद्रजित नागेशकर. युरोपियन चित्ररसिकाच्या मनाचे राज्य चित्रकार नागेशच्या देवळात नागेशी पोहण्याच्या रंगाच्या घरात जन्मलो एक महान चित्रकार. युरोपमध्ये भारतीय आणि युरोपियन संस्कृतीचा विकास चित्रकला विश्वनाथ बाळू नागेशकर या सगळ्यांच्या होती ते आपले प्रतिक्रिया आपले मनोगत व्यक्त करतात. श्री इंद्रजित नागेशकर. रोमांचक भूमी आदरणीय व्यासपीठ गोव्यात आलो की थोडंफार कोकणी बोलतो पण मी आज मराठीत बोलेन. खरोखर आजचा हा दिवस जो आहे हा गोमंतक समाज आणि खऱ्या अर्थानं आतापर्यंत ह्या व्यासपीठामध्ये सांगितलं गेलं ते सर्व समावेशक अशा या आपल्या रोमांचक भूमिकेत सर्व तरुणांना लाभेल असं हा आजचा क्षण. संजीवरावांनी जेव्हा मला फोन केला होता आणि ही कल्पना मांडली होती आणि आता आनंदाने सांगितलं खरोखर तुम्ही जो संकल्प मांडला
आणि तो संकल्प मांडत असताना त्या संकल्पाची माळ गुंफायचं काम जे संजूभाऊंनी केलेलं आहे ते काम करत असताना त्यांना आलेल्या अनेक अडचणी दिवस रात्र एक करून त्यांनी एक ज्ञानी म्हणी एकच विषय करून त्यांनी आज हा एक ग्रंथ म्हणायला हरकत नाही की हा समाजाकरता पार्टिबल आहे. आणि हे करत असताना मला माहिती आहे तुम्ही आजची झोप तुमची जी असेल ती खऱ्या अर्थानं एक समाधानाची, आनंदाची आणि कृतार्थाची असते. आणि तेवढे क्षण इथे दिसत आहेत तेवढे बारकावे प्रत्येक ही 22 फुलं जी त्यांनी गुंफलेली आहेत त्या प्रत्येक व्यक्तिमत्वाचं डिटेल वाचताना आपल्याला लक्षात येईल की त्यांनी जे परिश्रम घेतले, वेगवेगळ्या लोकांना संपर्क साधला असेल, बोलले असतील, अनेक संदर्भीय ग्रंथ इथे अतिशय कठीण असतात. व्यक्तिचित्र लिहिणं हे खूप कठीण काम असतं आणि ते वाचत असताना आपण त्याच्यात समरूप येणारी तरुण पिढी त्याच्यात जेव्हा समरूप होईल तेव्हा निश्चित त्यांना एक प्रेरणा मिळणार. आणि आपल्या सर्वांना विनंती की खरोखर आपल्या प्रत्येकाच्या घरात हे पुस्तक असणं, ते तरुण पिढीनं वाचणं, त्यातलं प्रत्येक व्यक्तिमत्व आहे त्याच्याविषयी आपण आपल्या तरुण पिढीशी संवाद साधणं. आजकालचं युग हे खूप मॉडर्न युग आहे. तुम्ही गुगल केलं तर ह्यातल्या सगळ्या व्यक्तिमत्वांचं आपल्याला जे कार्य आहे, त्यांचे संदर्भ आहे ते मिळतील. नाही ते त्यांना अभ्यासाला सांग. मला खरोखर प्रसादला तुम्ही हे मुखपृष्ठ जे केलेलं आहे त्याची संकल्पना तुम्ही काय केली आहे मला माहित नाही, पण अतिशय सुंदर संकल्पना आहे. मला जी उमदी संकल्पना ती मी तुम्हाला सांगतो की हे सूर्यफूल आहे. आणि हे सूर्यफूल जन्मापासून ते एकाच गोष्टीशी निगडीत राहतं, एकाच गोष्टीवर त्याचा विश्वास असतो, तो म्हणजे सूर्य. जन्मापासून हे सूर्याकडेच बघत असत. लाखो फुलं असत तरी लाखो फुलंही सूर्याकडेच बघत असत. आणि आज जगात फक्त सत्य एकच उरलंय, तो सूर्य. आणि त्याशिवाय पुढे जाऊन मी असं सांगेन की संजीवराव आपण ह्या पुस्तकाचं मर्म आहे किंवा ही 22 व्यक्तिमत्व जी आहे त्याचं मर्म त्यांनी एका वाक्यात लिहिलेलं आहे. एक सुशिक्षित, प्रत्येक शब्द मी वाचतोय, एक सुशिक्षित, संस्कारी आणि विश्वासू म्हणून ह्या समाजाकडे लोक पळतात. एक सुशिक्षित, संस्कारी आणि विश्वासू म्हणून या समाजाकडे लोक पळतात. ह्या वाक्यातच ही सगळी जी 22 आपण गुंतलेली आहे. त्यांनी हे संस्कार शेवटपर्यंत दिले आणि हे पाळल्यामुळे त्यांना कुठेही अजित केरकर असू दे, ऋषिकेश मोंगावकर असू दे, आमचे हे सगळ्यांची नावं मी घेत नाहीत, पण माशेलकर असू दे, वेलिंगकर असू दे, शिरोडकर सगळी जनती आहेत. यांनी ह्या जिथे जिथे त्यांनी आपलं कार्य सिद्धीस नेलं तिथे तिथे ह्या 3 गोष्टींचा प्रामुख्यानं आदर केलेला आपल्याला दिसेल. आणि बरोबर मी सुद्धा सांगतो, मी प्रत्येक क्षणी पावलाकडे मी हे अनुभव एक लक्षात घ्या. हे व्यक्तिमत्व इतकी घोळ होण्याचं कारण हे सहजासहजी नाहीये. आयुष्यात त्यांनी अनेक खडतर मार्गातून प्रवास केले, अनेक ठेचा खाल्ल्या, अनेक ठिकाणी अनेक प्रकारचा मानहानी देखील सोसली आहे. पण ह्या सर्वातून हे जेव्हा फूल उमलतं तेव्हा काय ह्या 3 तत्वांवर ते उमलतं आणि कायम सतत उमललेलं राहतं. हे सूर्य फूल कधी तुम्ही मिटलेलं दिसणार नाही, हे कायम असं उमललेलं असतं. आणि संजयराव आपण की एक माळ गुंतलेली आहे, या पुस्तकातून अनेक माळा गुंतवायची जबाबदारी आपल्याकडे तेवढं प्रेरणादायी हे पुस्तक झालेलं आहे आणि ही एक मोठी जबाबदारी आपल्याकडे राहणार आहे.
विश्वनाथ नागेशकरांबद्दल उल्लेख केला गेला. अगदी थोडक्यात सांगतो. एक बहीण आणि 5 भावंड नागेशीमध्ये जन्माला आले. माझं सुद्धा भाग्य म्हणतो की गोमांतक भूमी आणि शाहू महाराजांच्या कोल्हापूर भूमीचं आमचं नागेशकरांचं नातं जोडलं गेलं आणि ही दोन्ही गावं आणि तिथल्या परंपरा, तिथला आदर्श, तिथली संस्कृती आम्हाला अंगी बाळगण्याचं भाग्य मिळालं. हे मी खरोखरच देवाला मी आभार मानतो देवाचा. राजाराम महाराज कोल्हापूरहून गोव्याला वाघाच्या शिकारी करतायत. ही शिकार करत असताना त्यांचे कॅम्प हे फर्मागुडीला असतात. त्यावेळेला कोल्हापूर पासून गोवा हे सगळं भरपूर वाघ असायचे. वाघ भरपूर असायचे. शिकारीतून संवर्धन हा त्यावेळेचा एक भाग. आणि ते कॅम्प जेव्हा असायचा तेव्हा त्या कॅम्पमध्ये त्या गावातले तरुण त्याच्यात सामील करून घ्यायचे. त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या वाटा शोधणं, त्यांना जेवण करायला, सगळ्या लोकल रिसोर्सेस त्याच्याकडून घ्यायचे. अशातून त्यांना रामराव नागेश्वर तिथे दिसले. एक चुणचुणीत आणि ऑलराऊंडर असा एक व्यक्तिमत्व दिसलं आणि ते त्यांना कोल्हापूरला घेऊन गेले. आणि कोल्हापूरला त्यांनी त्याचं ओव्हरशेअर केलं. त्यांच्या आमचे गुण बघून कोल्हापूरचा शालिनी पॅलेस जो आहे त्यांनी तो डिझाईन केला. आणि कोल्हापुरातली जेवढी दगडी घरं दिसतात, दगडी बिल्डिंग दिसतात, त्या सगळ्या त्यांनी डिझाईन केल्या. आमचं घर नव्हतं राजारामपुरीला बघितलं तरी आपल्याला लक्षात येईल. राजारामपुरीची लेआउट देखील त्यांनी केली. अनेक छोटे तलाव देखील त्यांनी बांधले. आणि याबरोबर त्यांनी 4 भावंड आणि बहिणी कोल्हापूर आणि एक जण नागेशी राहिले. ते दिनेशचे वडील लक्ष्मणराव नागेश. ते गोव्यात राहिले, नागेशीत राहिले. म्हणून आज आमचं येणं जाणं इथं आहे. आम्ही येतो, राहतो आणि गोव्यात. आणि तेच कार्य दिनेश समाजाच्या माध्यमातून दिनेशची सहचारणी ज्योती मी करत असते. खूप धन्यवाद. विश्वनाथ नागेश्वरांचं वैशिष्ट्य आणि त्यांचं कार्य हे त्यांच्या मृत्यूनंतर जगाला कळालं. आम्हाला ते माहिती होतं, पण जगाला कळालं ते त्यांच्या मृत्यूनंतर. अतिशय दुर्दैवी गोष्ट. जर्मनी कोल्हापूरमध्ये त्यांचं शिक्षण झालं. जे स्कूल ऑफ आर्टला त्यांचं आर्टचं शिक्षण झालं. नंतर ते जर्मनीला गेले. पिकासो बरोबर त्यांना काम करण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर इंग्लंडला आर्ट डायरेक्शन, लंडन सिनेमा जे होता तिथे आर्ट डायरेक्शन केलं. अशा ह्याच्यात साधारण 45च्या दरम्यान जेव्हा युद्ध सुरू झालं दुसरं, त्या युद्धात ते कुठे आहे त्याचा आम्हाला काहीच कल्पना नाही. आणि या युद्ध काळात त्यांचे जेव्हा ब्रिटिश सोल्जर येत तेव्हा त्यांना जाब विचारलं की हा भारतीय माणूस जर्मनीमध्ये काय. जेव्हा जर्मन सैनिक येत तेव्हा देखील त्यांना विचारलं की हा भारतीय माणूस जर्मनीमध्ये काय. कारण ती शत्रुत्व त्या पद्धतीने होता. हा खरोखर स्पाय आहे, खरोखरच इथे राहणारा माणूस. अशा काळानुसार त्यांना बंकरमध्ये राहत होते आणि त्यांना तिथे त्यांची बंकरमध्येच एक जर्मन सहचारणी भेटली की एडना. आणि अखेरपर्यंत ते एडना आणि त्यांनी वैवाहिक जीवन आपलं जर्मनीमध्ये कार्लसरूह आणि मग स्लेस्विग या ठिकाणी गेले. परवाच मला एक संदर्भ मिळाला की फ्रान्सच्या वारीमध्ये भारतीय चित्रकाराचं योगदान असं प्रदर्शन न्यूयॉर्क मध्ये बघितलं आणि त्याचा संदर्भ मला नेटवर मिळाला. विचार करा, फ्रान्सच्या उभारणीत भारतीय चित्रकाराचं योगदान आणि त्याचं चित्र देखील माझ्याकडे संदर्भ आहे. अनेक युरोपमध्ये त्यांची चित्र प्रदर्शन झालं. मी बऱ्याच वेळा त्याच्याकडे जायचो, पण मला कोणी ते जिथे चित्र ठेवली होती तिथं जायला देत नव्हतं. त्याचं एक कारण होतं की मेघाशी आपण म्हणतो हे संस्कार होते. जर्मनीमध्ये त्यांनी न्यूड पेंटिंग सुद्धा केली, पण त्यांना वाटायचं मी ते न्यूड पेंटिंग करतोय मला कळू नये म्हणून मला खाली जायला देत नव्हतं. कारण आपल्याकडे न्यूड पेंटिंग हा विषय नव्हता, आपल्या संस्कृतीमध्ये नव्हता. तो देखील त्यांनी जपला.
मला शेवटचीच एक गोष्ट सांगतो की त्यांना त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांना मोठेपण का आलं. त्यांचा मृत्यू 2001 साली झाला आणि त्यांच्या पत्नी एकना या 2005 साली झाला. त्यांनी सगळी चित्र त्यांची जी होती ती जर्मन गव्हर्नमेंटने एक रिसिव्हर अपॉइंट केला आणि ती आमच्या कुटुंबियांकडे पाठवली. त्याचं प्रदर्शन इथे गोव्यात म्हणलं होतं त्या चित्रांचं. त्या चित्रांचं कोल्हापुरात आल्यावर कंटेनर उघडला आणि जे मुंबई कोल्हापूरचे प्रथितीय चित्रकार आहेत त्यांना बोलवलं ती चित्र बघायला. ते अचंबित झाले. ते म्हणले ही चित्र आमच्या असंख्य चाहत्यांना मी बघता येईल आहे म्हणून जहांगीर आर्ट गॅलरी मुंबईची जी प्रसिद्ध आहे तिथं वेळ मिळणं देखील मुश्किल असं अशा ठिकाणी त्यांचं प्रदर्शन झालं आणि ते चित्र ही चित्रकला त्यांची आणि ती चित्र ही खूप त्याच्यावर स्तुती सुमन आणि खूप मोठ्या गोष्टी झाल्या. तात्पर्य सांगतो की त्यांच्या प्रत्येक चित्रात तुम्ही गुगल करा विश्वनाथ नागेश्वरांनी चित्र जरूर पहा. ते ज्या भूमी जन्मले ते गोव्याचे संस्कार, ज्या भूमी शिकले कोल्हापूर तिथले संस्कार, शिक्षण उच्च शिक्षण घेतलं ते मुंबई आणि नंतर युद्ध काळात जर्मनीमध्ये त्यांनी ज्या हाल अपेक्षा सोसला त्याच्यातले त्यांचे अनुभव. असं एक युनिक कॉम्बिनेशन एक युनिक केमिस्ट्री त्यांच्या सगळ्या चित्रांमध्ये बघायला मिळते. त्यांनी जीसस सुद्धा काढलेलं आहे. जीससची चित्र बघण्यासारखी आहेत. वर्ल्ड वॉरची चित्र बघण्यासारखी आहेत. ब्लॅक डेली पण कोण नाही. आपल्या काही दैवतांची चित्र काढलेली आहेत ती बघण्यासारखी आहेत. तरी विचार करा की माणूस कसा घडतो जो लहानपणापासून आपल्या डोक्यात जे विचार जो अनुभव घेतो जी ह्या 22 घेतले ते प्रकट करण्याची त्यांची जी एक शैली होती ती शैलीला जगात मान्यता मिळालेली. आणि असं वेगवेगळ्या विचारांनी वेगवेगळ्या घटकांवर चित्रकला काढणं हे खरंच कौशल्य आहे. आणि असा आपला एक रोमांचक चित्रकार हा आज हयात नसताना तो नावाला येतोय आणि ते खरोखर कौतुकास्पद आहे. मी आपल्याला हा संदर्भ दिला तो एवढ्या करणार की माणसाची जडणघडण कशी होते आणि माणूस आपल्या मातृभूमीतून कसा घडला जातो हे सांगण्यात. खरोखर आज दिवाळी असताना आपण एवढे जण इथे उपस्थित आहात. एक समाजाबद्दलचा स्नेहभाव आदर आणि संजीव बाबांमार्फतची एक आत्मीयता आपल्याला इथं दिसून येते या कार्यक्रमातून. मला 2 शब्द बोलण्याकरता आपण इथे बोलवलं आणि जेवढे काही 22 व्यक्तिचित्र आहे त्या सगळ्या परिवारांतर्फे मी आपल्या समाजाचे आनंद आपले खरोखर ऋणी आहोत. संजीवबा आणि आपली टीम सगळी यांनी सुंदर मुखपृष्ठ आणि हे तयार कंपाईल केलेलं आहे आणि याचे सगळे मान्यवर त्यांचे आभार मानतो आणि मी 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. खरंच या व्यक्तिमत्वाची एक तास जरी एक तास जरी शिक्षित होईल किंवा अभ्यास करू शकतो आम्ही जरी इच्छा व्यक्त केली तर आमचे आयुष्य पुढचे ना अशी व्यक्तिमत्व या पुस्तकात असत मजूर वाचत. आता वैचारिक खाद्य आईचे वकील सोयरे पुरेगाव भेंडरे यांच्या मागच्या ठिकाणी आपल्या उद्योगचे वाणी लेखणी खाती देवदत्त देवणी लागलेले उदयबाब त्यांच्या पुत्राची बासरी त्यांच्या पावत्याला ऐकूक मिळत हे आमचे भाग्य. कोकणीचे अरण्य आणि निस्सीम भक्त आणि ओपिनियन पोल धरून कोकणी चळवळीचे शिल्पकार उदयबाब भेंडरे यांना विनंती करतात की आणि आमचं सगळे मार्गदर्शन करते. उदयबाब. या प्रकाशन सोहळ्याचे अध्यक्ष उत्सवमूर्ती आणि अस्मिताचे चळवळी माझे सहकारी मराठा समाजाचे अध्यक्ष गोमानेश आनंदराव नागोटेकर, मराठा समाजाचे पदाधिकारी गोमानेश भातगावकर,
गोमारेस्त मुंबईकर सभागृहात आमचे मध्ये आशिल्ले गोमारेस्त खासदार विनयभाऊ तेंडुलकर, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे पुढारी गोमारेस्त सुभाषराव पेडणेकर, आदले मंत्री गोमारेस्त निर्मला गायकवाड, गोवा कोकणे अकादमीचे अध्यक्ष गोमारेस्त प्राचार्य अरुणभाऊ साखरदारे, मानेस्त बहिणीनो भावानो नमस्कार. आम्ही मोन्यांनीच तुमकां पुस्तक दाखयलें, पूण संजीव केरेकर हांणी बरयल्लें प्रेरणा रूप हें पुस्तक आज प्रकाशीत जालें अशें हांव मोठ्या आनंदान जाहीर प्रेरणा रूप तयार करतना काम सोपें नाशिल्लें हें सगळ्या आयकूंक आमकां कळटा. कित्याक आमकां गोंयकारांक इतिहास रोखडोच बरोवन दवरपाची संवय ना. पिळगी दोन पिळग्यो उदरच आमकां त्या मनशाची याद जाता आनी मागीर आमी बरोवंक लागतात तेन्ना आमकां सादर जाय तशी कळटा. आनी मागीर कावळ करची पडटा की संजीव बाबान हें पुस्तक बरयतना केल्या म्हणपाची कळटा. आनी हें खूब बरें घडलां कारण हो आमचो इतिहास हें आमचें दायज. हाचे विशीं अभिमान आमी तर बाळगूंकच जाय, पूण आमचे फाटल्यान ज्यो पिळग्यो येतल्यो तांच्याय मनांत अभिमान निर्माण जावचो हे खातीर ह्या प्रेरणा रूपाची गरज. पणजे रावतात आनी किंवा दुसऱ्यांनी बी आमचें जें पन्ने सचिवालय आसा आदिलशहाची पॅलेस ताज्या दुसऱ्या उजवे वटेन भाऊसाहेब बांदोडकरांचो पुतळो आसा, तो सगळ्यांनी पळयला आसतलो. तेच पॅलेसीच्या दावे वटेन एक पुतळो आसा आनी तो पुतळो असो आसा की धाकटो मनीस अशें हात करता आनी सकयल एक बायल न्हिदिल्ली आसा ती हळू उठटा. तो पुतळो आबे पाडयेचो. हो आबे पाडये गोंयकार कोळमाचो, जन्म कांदोळेचो बार्देसाचो. ह्या आबे पाडयाक गोंयकारांक आज जग हिप्नोटिझमाचो जनक म्हणून वळखता. कितले गोंयकारांक खबर आसता गोंयकार म्हणून ताचे विशीं अभिमान कितले जाणांच्या मनांत काबू जातलो हे विशीं दुबाव आसा. म्हाका कांय जाण अशेंय मेळ्ळें तो पुतळो पळयला तो आबे पाडयेचो. आबे पाडये गोंयकार तो पुतळेक आनी मानला तो पुतळीच वाचूंक जाय. ही आमची इतिहासा विशींची उडोवणी. तातूंतल्यान गोंय काडटले जाल्यार आमकां हो मार्ग आसा जो मार्ग संजीव बाबान आपणायलो. हो आबे पाडये हिप्नोटिझम हे शास्त्र वापरचे पयलीं डॉक्टर मेस्मेर नांवाचो एक ऑस्ट्रियन मनीस पॅरिसांत गाजलो. तो ऑस्ट्रियाचो पूण पॅरिसांत येवन हे हिप्नोटिझमाचे प्रयोग करूंक लागलो आनी त्या वेळार ताका मेस्मेरिझम म्हणटाले. ताका मेस्मेर करतालो डॉक्टर मेस्मेर. ताजें शास्त्र हें मेस्मेरिझम. तो इतलो गाजलो की दीस रात पेशंटा फाटल्यान पेशंट स्वप्नांत एकाच मनशाक तपासूंक ताका वेळ नाशिल्लो. ताणें कितें केलें पॅरिसांतलो एक रूख सोदून काडलो. रूख व्हडलो. त्या रुखाक कितल्योश्योच शेकड्यांनी दोरयो बांदल्यो आनी जे पेशंट म्हणून ताचे म्हऱ्याक येताले तांकां त्या रुखा म्हऱ्या पळोवंक मेळ्ळें. व्हरप सदांची पद्दत एका दिसाची न्ही. आनी प्रत्येकाच्या दाव्या हातांत दोरी धरून बसप
आणि उजवो हात दुसरे पेशंटाच्या आंगठ्यात धरून दिसा असे तांकां सगळ्याक उबे करता. मागीर आपल्या आंगात जी शक्ती येता जाका तो मेस्मेरिझम म्हणटालो ती शक्ती त्या रुखांत घालप आणि त्या रुखांत शक्ती घालपी दोरयेंतल्यान त्या मनशाच्या आंगात वचून तो मनीस एक करतालो किंवा ताका मोंडे मारून येताले किंवा तो औसर आयिल्ल्या भशेन भार आयिल्ल्या भशेन करतालो आनी तातूंतल्या पेशंटाक थोड्या वेळाक नेर्वाच्या पिडेंतल्यान निवडटा. तो करतालो तो जादू न्ही, चमत्कार न्ही, तो करता तो खरें म्हळ्यार वैदिक शास्त्र. ते मेडिसीन त्या काळार ताका मेडिसीन म्हणनाशिल्लें आनी म्हणून त्या दोरयेंतल्यान आपूण ती शक्ती तुज्या हातांत घालता आनी ती शक्ती तुज्या पयलीं जो कितें दोश आसा तो दोश ना करता आनी तूं निवडटा. ताचो एक शिश्य मार्केज पयशे करून तो ओजेच्या लायिल्लो म्हणून मार्केज ताणें एक मॉडिफिकेशन केलें. ताचो शिश्य तो ताजीच परंपरा फुडें व्हरतालो पूण एक मॉडिफिकेशन केलें आनी मॉडिफिकेशन कशें केलें दोरयो सगळ्यो काडून उडयल्यो, रूख दवरलो दोरयो सगळ्यो काडून उडयल्यो आनी लोकांक सांगलें पेशंटाक की तुमी येवप आनी रुखाक हात लावप आनी कुशीक वचून उबो रावप. आनी पेशंट तशें करूंक लागले आनी जे दोरी धरून जाताले तेच पेशंटाच्या बाबतींत मागीर जावपाक लागले. म्हणजे त्या रुखाक हात लावतकच ती शक्ती रुखांतली त्या मनशाच्या आंगांत वताली आनी ती शक्ती ताका नेर्वाच्या पिडेंतल्यान मुक्त करताली. हो प्रेरणा रूप कसो. आमकां हात लावप अशें सुचो ना त्या रुखाक हात लाय म्हणून सांगतालो पेशंटाक हांगा हात लाय म्हणून कशें सुचो ना हांगा वाज म्हणटा आनी वास्तकच जो परिणाम जातलो तो तसोच थंय तो मनशाक नेर्वांची पिडेंतल्यान भायर काडटालो हें आमकां आमच्या अज्ञानाची पिडेंतल्यान भायर काडटा. तो मनशाच्यो तरेक तरांच्यो पिडा मोंडे मारपा सारक्यो निवडायतालो जाल्यार हो रूख आमच्यांतलो अज्ञानाचो काळोख ना करून वयतलो आनी म्हणून असल्या रुखांची गरज आसा. त्या खातीर हांव संजीवबा गोंयकार हांकां पयलीं दिता हे बरें काम केले खातीर आनी त्याच बरोबर गोमंतक मराठा समाजाचे अध्यक्ष कुटणेकार आनी हेर पदाधिकारी हे ताचे फाटल्यान रावले तांकां प्रोत्साहन दिलें आनी पाठबळ दिलें त्या खातीर हांकां पयलीं दिता. त्या पुस्तकांत बालशक्ती म्हणून आसा. जर सगळीं बाबा प्रस्तावनपणे वाचली ना तांकां अशें आपसूक येता गोमंतक मराठा समाजाचे 22 प्रकृती लोक जावन गेले ना. ताणें तें स्पश्ट केलां गायन वादन नाट्य ह्या कलांनी जाणी कर्तृत्व घातलेलो देशांत आनी देशा भायर वचून तांचो आस्पाव आपणे करूंक ना. कित्याक करूंक ना तांचे कर्तृत्व ल्हानपणून न्हय ताणें ल्हानपण आपले कडेन घेतलां. ताणें सांगलां की ती असले पावण्यार पावल्या की तांचे कलेचें विश्लेशण करपाक आपल्याक जमचें ना. म्हणून गायन वादन नाट्य ह्या विशयांत तूं आमी पळोवंक ना आनी मास्टर देशांत ना हांगा लता मंगेशकर ना आशा भोसले ना. तुझे ल्हानपण खेळगड कुशीक दवरून तीन व्यक्तिमत्वाचेर दुसरें पुस्तक येवपाची गरज आसा तें लक्षांत दवरचें. त्या पुस्तकांत आसात ती
चरित्र नाही, व्यक्तिचित्र ही कर्तृत्वाची चित्रण, फक्त त्यांचे कर्तृत्व चित्राला त्यांचे सगळे जीवन करून मिळाला. आणि त्याही संजीवकांना स्पष्ट केला की हे चरित्र देऊन आपण सगळी माहिती मिळते ना, पण ज्या कर्तृत्वात त्यांनी लोक जोडलो, ज्या कर्तृत्वाखातीर त्यांचे नाव गाजले, त्या कर्तृत्वाचे चित्रण आपल्या केले असं. असे असले तरी काही व्यक्तिमत्व कुठली कशी असते की ज्यांचे संपूर्ण चरित्र बरोबर ठेवण्याची गरज असते. तिला काही किती सोचले, किती भोगले, किती कष्ट काढले, आधी पुराय कल्पना या डोळ्याच्या पानाभितर येऊ शकणार. पण एक नाव पण ते लोकांची गरज असा आमकां दिसता तो नाव लौकीक, आमकां ताणें नाव जोडटकच आमकां तांची वळख जाता, पूण ताचे फाटल्यान कितली साधना आसता, ताचे फाटल्यान कितले कश्ट आसता, किंवा ताचे फाटल्यान कितलो वाव आसता, हाची कल्पना येतली जाल्यार प्रत्येकाचें चरित्र घेवपाची गरज आसता. आमी सांगलेलें आमचो दोश, आमच्या गोंयकारांचो दोश, आमकां सेन्स ऑफ हिस्ट्री ना. आमच्या इतिहासाक आमी पळयली जाल्यार आमचो इतिहास आमकां सारको खबर ना. अशें बसून घडूं येता की एक नामनेचो गोंयकार जावन गेल्लो आसता, पूण ताचें नांव सांगतकच आयच्या नवे पिळगेच्या मनशाक तो गोंयकार म्हणून कळचो. आनी तो गोंयकार म्हणून पळोवता जाल्यार ताचे दिशीन तो अभिमान बाळगता. तो गोंयकार तो आमचो हे कळना जाल्यार ताचे दिशीन तो अभिमान जागो जावन ताजो आदर्श गोंयकार दवरपाचो प्रश्न येतलो. जर आमी ही व्यक्तिमत्वां आदर्शभूत मानतात आनी ते आदर्श घेवन आमी फुडें वचचें अशें मानतात जाल्यार आमी ती चरित्रां आमच्या नव्या फुडल्या पिळग्यांक दवरचीच पडटली. म्हाका याद जाता साळगांवकर फाउंडेशन वास्को एक व्याख्यानमाला करताले. व्याख्यानमाला म्हळ्यार एका बरोबर खूब व्याख्यानां न्ही, वर्साक एकच व्याख्यान. आतां करता जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण कांय वर्सां फाटीं करताले. एक व्याख्यान आशिल्लें रघुनाथ बाब माशेलकाराचें, आनी त्या कार्यक्रमाचें सूत्रसंचालन करपाचें काम हांव करीत. सगळे वातावरण दोनदार इंग्लंडाक आशिल्ले भशेन सगळे इंग्लिशीन उलयताले. हांव एकलोच थंय असो कांय खबर नाशिल्लो मनीस कोंकणी उलयतालो. प्रत्येक जाण डॉक्टर माशेलकाराक संबोधीत करता आसतना डॉक्टर आर.एस. माशेलकार तशेंच करता. हांवें संबोधीत करता आसतना रघुनाथ बाब माशेलकार नाजाल्यार तातूंत आमचो संबंद नातें कारण भायल्यान कोणी आयिल्लो आनी आर.एस. माशेलकार येयलो कृष्ण येता तो आमचो आनी हें ताका जाणवलें. रघुनाथ बाब स्टेजी वयल्यान घेवतकच म्हळ्यार म्हाका कानाराक घालून तुवें बाब म्हणजे आपल्याक खूब बरें दिसलें. हांवें म्हळें तें आमचें दायज, ते संस्कार आमी दवरूंक जाय. कारण बाब ही फक्त एक शब्द न्ही, हे उतर न्ही, ही दोन अक्षर घडी, पूण ह्या अक्षरांत आमचे संस्कार आसात, अक्षरांत आमची माया आसा, अक्षरांत आमचें नातें आसा. आनी तें नातें आमी टिकोवन दवरूंक तांकां आवडलें. म्हणटकच हें दवरूंक शकता जो कोण आतां आमचे मदीं आसा ताचे बाबतींत जे व्यक्तिमत्व आमच्या मदल्यान गेल्या ह्या संवसारांतल्यान अवतरल्यान तांचे बाबतींत आमी हें करूंक शकता, पूण तांचे बाबतींत आमी करूंक शकतात तें अशीच तरेची पुस्तकां निर्माण करून
आमचे आईचे आणि फाल्यांची पिढी आमच्याच ह्या गिरेस्त दायित्वाची कल्पना आमच्या त्या गिरेस्त दायित्वाचो इतिहास तांच्या मुखार दवरूंक जाय. पंडित जवाहरलाल नेहरूचे वाक्य म्हाका याद जाता. चंद्रकांत केणी हे नांव खूब जाणांच्या खातीर वळखीचें आसतलें. पत्रकार आशिल्ले ते मागीर राष्ट्रमत ह्या दैनिकाचे संपादक जाले आनी जायते वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी वावुरले. गोंय मुक्त जावचे पयलीं दिल्लीक ते गोवा इन्फॉर्मेशन सेंटर नांवाची एक केंद्र चलयतात. कारण सालाजार किंवा पुर्तुगेज सरकार भारता विरुद्ध प्रचार करताले आनी खोटी सांगताले. ते गोंयकार सगळे आपले वटेन आसा. गोंयकारांक कांयच वायट ना, कांयच कमी पडूंक ना, गोंयकारांक स्वातंत्र्य नाका हो प्रचार काउंटर करपाक ते इन्फॉर्मेशन सेंटर चलता. गोंय मुक्त जालें आनी चंद्रकांत केणी हांणी प्रधानमंत्री जेन्ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ताका एक पत्र बरयलें. गोंय भारत सरकारान मुक्त केलें हे खूब बरें जालें. आमकां खूब आनंद जाता आनी भारत सरकाराचे मुखेली ह्या नात्यान आपूण तुमकां त्या खातीर उपकार मानता, तुमचे आभार मानता. पंडित नेहरू ताका जाप धाडली आनी ते जापेक एक वाक्य वापरलें आनी जाप सांगलें. एक आपल्याक जाप दिसता इल्लेशें गोंय. त्या इल्ल्याशा गोंयांत इतले स्वातंत्र्य सैनीक भिले कशे. आता इल्ल्याशें गोंय म्हणजे भुगोलान कितले भुगोलाच्या आकारान केलें आसा तें आमी सगळे जाणा. आनी गोंयच्या मुक्तीच्या काळात आमची लोकसंख्या अवघी 8 लाख प्लस. म्हणजे 8 लाख लोकांमध्ये इतले स्वातंत्र्य सैनीक आसत आनी हे नेहरूचे मार्ग ज्या मनशान काश्मीर ते कन्याकुमारी मेरेन भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळी वेळार पळयलो सगळें कशाची कितें आशिल्ली परिस्थिती. ताचे हे वाक्य म्हणून ताका विशेष अर्थ आसा. म्हज्या मनांत केन्नाय विचार येता हे वाक्य मातशें आतां आमी गोंयकारांनी मॉडिफाय करूंक जाय. परवानगी घेवपाक जवाहरलाल नेहरू काय ना पूण ताची परवानगी बगतच ते फुडें आसा. इल्लेशें गोंय पूण ह्या इल्लेशा गोंयांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी इतली कर्तृत्वी मनशां केली कशी केली. क्षेत्राचो जर विचार करीत मोठ्या जाप दिसता. ज्यांनी कॉर्पोरेशन बँक, कॅनरा बँक आनी सिंडिकेट बँक स्थापन केली तांचो पूर्वज गोंयकार. हे सगळं घेऊन गेले ते हे संस्कार घेऊन गेले. चित्रकार झाले मोठे मोठे, गायक झाले मोठे मोठे, नाट्यकलाकार झाले मोठे मोठे, बुद्धिमंत झाले मोठे मोठे, विचारवंत झाले मोठे मोठे. त्या क्षेत्रांनी त्या इल्ल्याशे गोंयांत हे कर्तृत्व दाखयलें कशें. हातूंत एक सोद घेवपाची गरज आसा आनी तेंची घडोवपाची गरज आसा. परत एक प्रश्न येता इल्ल्याशें गोंय तातूंत इल्लोसो गोमंतक मराठा समाज. ह्या इल्ल्याशा गोमंतक मराठा समाजात येदी मोठी कर्तृत्वी मनशां जाली कशी. म्हाका खबर ना केन्नाय सर्वे जाले जाल्यार कित्याक ताका लागून आंकडो कळना पूण खात्रीन म्हाका दिसता तो आंकडो इतर समाजात मोठ्या समाजात परत ल्हान आसूंक जाय. पण इतलो ल्हान समाज हेजे मोठें कर्तृत्व कशें दाखयता हो खरें म्हणत जाल्यार सोशियोलॉजीचो समाजशास्त्राचो विशय अभ्यास करपा सारको विशय. पण आमकां आज तो अभिमानाचो विशय. कारण कितेंय आसूं पूण हें घडलें हें कांय वटनी. घडलें तें घडलें बरें न्ही.
मागीर केरकार नागरिकार वेगवेगळ्या क्षेत्रात बारीक पळयल्यार खंयचेय 2 मनीस एक क्षेत्रांत सुरू ना हातूंत भुमिका एखाद्याचें क्षेत्र हवाई दळ जाल्यार दुसऱ्याचें क्षेत्र रक्तदान एखाद्याचें क्षेत्र फौज जाल्यार दुसऱ्याचें क्षेत्र चित्रकला विश्वनाथ नागेशकार आनी कांय गजाली तांचे विशीं सांगल्यो पूण वाचतना म्हाका दिसलें की तांचें पूर्ण चरित्र जायच पूण हें एक व्यक्तिमत्व अशें आसा की ज्याचेर एक सुंदर कादंबरी बरोवंक जाता कारण त्या चित्रकाराच्या आयुश्यांत इतलें नाट्य घडलां आनी तें नाट्य केवळ गोंय कोल्हापूर किंवा भारतीय स्टेजीचेर न्हय तें जागतीक स्टेजीचेर हे जागतीक रंगभूंयेवयलें पात्र ह्या पात्राचें जीवन जें आसा तें खंयच्याय बऱ्या कादंबरीकारा खातीर खूब बरो विशय जावन आसा हें कोणेंय करूंक जाय थोडे संजोगान करचें अशें हांव म्हणटालो कित्याक ताका ती नाट मेळ्ळें इतली कठीण ती कित्याक हांवें सांगलें तशें आमकां इतिहास बरोवपाची संवय नाशिल्ल्यान हांवें 200-300 वर्सां फाटीं कितें घडलें 400 वर्सां फाटीं कितें घडलें 500 वर्सां फाटीं कितें घडलें हाचो इतिहास हातूंत बरोवन दवरूंक ना जे कोण सोडून गेले तांणी बरोवन दवरूंक ना ताका उरपाक मेळना मागीर तरेच्यो कल्पना करच्यो पडटात तर्क करचे पडटात ते तर्क करिनासतना सत्य कितें आसा तें आमकां मेळचें त्या खातीर हें सत्य सोडून काडचें पडटा उसळून काडचें पडटा मेन पसून म्हाका दिसता करपाक सोंपें पूण हें कठीण कित्याक एक फावटी म्हान लागलो कळटकच तुका कोणीय सोंपें जाता पूण हांगा प्रत्येक वस्त सोदून काडची पडटा खात्री करची पडटा आनी मागीर बरोवची पडटा पूण कश्टाचें काम आसलें तरी हें करप सारकें काम आसा निसर्गान आमकां खूब दिलां आनी दीत आसा आनी तो ताचे फुडेंय दितलो पूण तें ताचो उपेग जर आमी हांव जर ते कडेन गेलो ना जाल्यार एदी कर्तुत्वी मनशां पुराणाच्या गोंयांत जातली काय कितें हो प्रश्न आसा एक मुद्दो जगभर सिद्ध जाल्लो आसा आमच्या भारतांतूय सिद्ध जाल्लो आसा मनशाची घडवीक व मनशाचें घडपण हें ताच्या धर्माचेर अवलंबून नासता ताच्या जातीचेर अवलंबून नासता तो खंयच्या कुटुंबांत जल्मला हाचेर अवलंबून नासता ते अवलंबून आसता निसर्गान ताच्यात जे गूण घाल्यात त्या गुणाचो उपयोग करून ताणें आपलें कर्तृत्व कशें गाजयलां हाची व्हड मनीस खंयचो आनी व्हड मनीस खंयचो न्हय हो प्रयोग करतले जाल्यार हें तपासून पळोवचें पडटलें की ह्या मनशाच्या आंगांत निसर्गान घाल्ले गूण हाणें घेवलेले काय कितें हाणें वाडयले काय कितें हाणें विकसीत केलें काय कितें आनी तें करून जगाक वेगळें अशें कितें तरी विशेष अशें कितें तरी दिलें काय कितें मनशाचें व्हडपण मनशाची घडवीक घडतली ती ह्या निकशांची धर्म जात कुटुंब जल्म हाचेर न्हय हें परत एक पावट ह्या पुस्तकान सिद्ध केलें आनी जर दुसरी जी व्यक्तिमत्व आसा जी हातूंत येवंक ना तांच्या कर्तृत्वाचो आलेख जेन्ना आमच्या मुखार येतलो अशाच एका दुसऱ्या पुस्तकाच्या रुपान तेन्ना हें जें हांव कितें सांगता ताची जाणीव अदीक तीव्र जातली अदीक खर जातली कारण ताचे फाटल्यान तेजी मोठी साधनां आसा हाची कल्पना पसून आमचे सारके सादे नोकरी करपी किंवा वेवसाय करपी लोकांक समजुपाक कठीण एक गाजिल्लो वकील पसून जितले कश्ट घेना आयुश्यांत पूण ताका नांव मेळटा ताका पयसोय मेळटा
इतले कष्ट एक गायक करता आयुष्यभर आणि ती असं वर्षा त्या स्वप्नाला तिची साधना चालूच उरता वॉक करत आमकां पडचो पडटलो तो पडटलो जाल्यार ती व्यक्तिमत्व जिवंत जावन आमच्या मुखार येवची पडटली आनी ती संजय बाबा सारक्या कोणाक तरी लेखकान फावो करून इतिहास पुस्तक आमकां दिवची पडटली हे इतिहास पुस्तक लोकां मुखार सादर करपाचें काम आयचे घटके म्हजे दृश्टीन खूब म्हत्वाचे फक्त गोंयच्या संबंधान न्ही हांव एकंदर भारतीय मनोवृत्तीच्या संबंधान म्हणटा आमचे भारतीय मनोवृत्तीकूच सोडून सेन्स ऑफ हिस्ट्री ना हिस्ट्री कडेन पयलींपण आसा आनी मागीर वाद जाता शिवाजीचो जल्म 19 तारखेर जालो काय 21 तारखेर जालो काय हे वाद कित्याक जाता आम्हीच किंवा आमच्या जाणट्यांनी आमचे पूर्वज आणि कोण दुसऱ्या गोष्टी म्हणजे हे असे घडचे न्हय ह्या खातीर ही गजाल करपाची गरज आसा गोमंतक मराठा समाजात हाजे फाटल्यान फाटबॉल आपले उबे केले हांव म्हणटा तुमी तुमचें कर्तव्य केलें आनी बरें काम केलें याद जाता कांय वर्सां फाटीं हांवें वामन राधाकृष्णांचें पुरुषार्थ हें पुस्तक वाचलें आनी पुरुषार्थ हें पुस्तक वाचतकच ज्या मनशांनी गोमंतक मराठा समाजाची स्थापना केली त्या मनशा विशींचो आदर म्हज्या काळजांत भरून उरलो तो आजूय आसा तांणी हाचेर राग ताचेर तिडक कित्याक दुसऱ्याचेर सूड ह्या सगळे कुशीन दवरले तांणी डायग्नोसीस केली डॉक्टरा भशेन प्रश्न कितें आसा आमचो हो प्रश्न आसा ह्या प्रश्नाचेर जाप कितें ही जाप आसा शिक्षण नंबर 1 लग्न नंबर 2 आनी कितें नंबर 3 मनशाच्या व्यक्तिमत्वाच्या विकासा खातीर जे कितें गरजेचें आसा तें सोडून काडलें आनी त्या प्रमाणे योजना करून त्यो चालीक लायल्या खूब मोठें परत हांव म्हणटा तो व्हडले समाजशास्त्राचो विशय जाचेर कोणें सोद निबंध बरोवपाची गरज आसा तें पुस्तक वाचतना हातूंतलीं कांय नांवां म्हाका मेळ्ळीं पूण नांवांच मेळ्ळीं तांचे विशींची चड खबर मेळ्ळी ना मेळूंक पावली ना आतां चड खबर कोणाची मेळ्ळी राजाराम बाब पैंगीणकार नारायणराव बाब मराठे हांचे विशीं खूब म्हायती तातूंत आसा कित्याक ते काळांत खूब वावुरले इवन भाऊसाहेब मांडोळकार आसा आनी बाकीचीं नांव येता पूण नांव आयली म्हणून मनीस थोडो मुखार उडोवना ताचें व्यक्तिमत्व थोडे मुखार उबें रावना आतां हातूंतल्यान त्या मनशा विशीं कितलीशीच म्हायती तांच्या कर्तृत्वाचो आलेख मेळटा आनी ही परंपरा आमी चालू दवरपाची गरज आसा हांव म्हणन आमच्या रानांनी पर्यटकां लोक ना आयदनां तुमी केन्नाय पर्यटकां नांवांचो लोक आसा म्हणून आसलो जाल्यार तो मारून कापून गेलो आसतो केन्ना पूण आसता भाटांनी तो नासता पोरसांनी आमी तो रोयना पूण आज गरज आसा असले प्रेरणा मनामनांत रोवपाचे तरच आमी ह्या कर्तृत्वाची देख ह्या कर्तृत्वाचो आदर्श मुखार दवरून फुडें वचूंक पावतले एक बरो समाज निर्माण करूंक पावतले ते ह्या पुस्तका मार्फतीन आनी आनी फाटल्या देखीक त्या पुस्तकांतल्यान घडून अशें हांव मागतां देव करता देवबरें करूं देव प्रेरणा लोकांक वाचत वाचत आनी अज्ञानाच्या अंधकारांतल्यान पयस जातात खरेंच वैभव प्रेरणा लोक नांव रुजोवया दोन विचार जरी आमी आज संसदेन घेवन गेले म्हाका दिसता ह्या सुवाळ्याचे
ते एक यशस्वीताय करतली असं म्हाका जिवांत भावता. आता मुखार या सोहळ्याची यजमानकी चलोवपी श्री पांडुरंग नागणे हांच्या लागीं की तांणी आपले मार्गदर्शन आमकां करचें. नमस्कार. आजच्या लोकार्पण सोहळ्याक हजर आशिल्ले आमचे वकील, कवी, नाटककार, लेखक, साहित्यीक, भौमानिस्ट ॲडव्होकेट उदयभाऊ भोमरे, जे पुस्तक लोकार्पण जावन ते पुस्तक बरोवपी प्रेरणारूप त्याचे लेखक डॉ. संजीव वरेगा, या संस्थेमार्फत प्रकाशित झाला त्या गोमंतक, मराठा समाजाचे अध्यक्ष बाबू गोवेकर, उपस्थित असलेले सेक्रेटरी पुणेकर, बाबा गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान त्याप्रमाणे गोंय भायल्यान आयिल्ल्या निमंत्रित इश्ट आणि इश्टिणी, सगळ्यात पहिली या सोहळ्याची यजमानकी म्हाका दिली याबद्दल आयोजक मराठा समाज तसेच बरोवपी डॉ. संजीव वरेगा हांचो उपकार. हे प्रेरणारूप वाचलो आणि तातूंतल्यान जवळजवळ 110 वर्सां पयलीं ह्या समाजाच्या उन्नती खातीर, समाजाच्या प्रगती खातीर, समाजाच्या उन्नयना खातीर एक स्वप्न दवरून बाळाराम मेघेणकर आणि नारायणराव काकारकर आणि हेर अनेक जाणांनी ते प्रयत्न केले. तांचे खरेंच कौतुक करता. म्हाका दिसता गोंय मुक्त जावचे पयलीं गोंयांत समाज संस्था ही कदाचित एकूच आसत. गोंय मुक्ती नंतर अनेक समाज संस्था जाल्यो, पूण तांचो उपयोग कितें जाता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. फक्त राजकारणांत निवडणुकी वेळार तिकीट मागपाक आनी म्हज्या फाटल्यान इतले लोक आसा. गोमंतक मराठा समाजाच्या खंयच्याच व्यक्तीन तिकीट घेवपाक हांव तरी केल्ल्या म्हज्या जाणटेल्यान 60 वर्सां 10 वर्सां मुक्ती पयलींची म्हणटी, नंतर ती स्टार्ट केल्या 59 वर्सां हांवें मुक्ती नंतरची केन्नाच हांवें पळोवंक ना. हे पुस्तक प्रेरणा हो फक्त रूप न्ही, सुंदर ताचें विश्लेशण केल्लें आसा. खरें म्हळ्यार हो महान हे पुस्तक म्हणल्यार इतिहास तांणी सांगलें, डॉक्युमेंटेशन जालें आनी डॉक्युमेंटेशन जाल्लें हो इतिहास जालो. आनी हें पुस्तक घडये फुडल्या 4-5 वर्सां भितर गोवा विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागांतल्या MA भुरग्यांक हे संदर्भ वाचन, पुरवणी वाचन म्हणून नक्कीच आसूंक शकता. त्या खातीर तातूंतल्यान गोंयच्या भुरग्यांक गोंयच्या कर्तृत्वान मनशाची ओळख 21 लेखांतल्यान 22 व्यक्तिचित्रणां तांणी आमच्या मुखार दवरले. खरें म्हणल्यार दरेका मनशाचेर एक ग्रंथ जावंक येता, तें पुस्तक जावंक शकता. आनी ह्या सगळ्या व्यक्ती जी जाणटी व्यक्तिचित्रणां केल्या तांणी काम फक्त एका विशिष्ट समाजा खातीर करूं ना, तांणी देशा खातीर केल्या आनी तातूंतल्यान गोंयचें नांव तांणी बरयलें. देशा खातीरच न्ही तर कांय जाणांनी समग्र संवसारा खातीर केल्लें आसा, जगांतल्या मनशा खातीर केल्लें आसा. आनी तातूंतल्यान तांचें कर्तृत्व हें आमकां ह्या पुस्तकांतल्यान दिसता. पुस्तक वाचल्या नंतर म्हाका दिसलें 21 लेखांतल्यान 22 व्यक्तिचित्रणां 22 ते कित्याक घालना शिशुपाल ताई काकोडकराचेर एक वेगळो लेख येवंक शकतालो, कदाचित ताणें केलेलें आसतलें. 21 गुरवारी आसता तश्यो
एक स्तोत्र बी आसता तशें आपल्या पुस्तकां एकवीस लेख म्हणून गोंयांत म्हाका दिसता. सुलोचना काही काडटण्याच्या बाबतीत शैक्षणिक कार्याक्रम उल्लेख व्हडलो जाता. PS कॉलेजचा सगळो वाठार वाचला. त्याला व्हडलो PS कॉलेज म्हणजे PS संस्थेक मेळ्ळा. तातूंत म्हजे म्हायती प्रमाणे सुलोचना काही काडटांचो व्हडलो वाटो आसा. त्या वेळार काँग्रेसची पदाधिकारी आनी कांय अध्यक्ष सांगलें ना तुमी केल्लें काम खरेंच खूब व्हड काम आसा आनी हें खरें संशोधनात्मक काम आनी हें संशोधनात्मक काम म्हणजे हातूंतल्यान तुमी PhD मेळटा सारको वावर केल्लो आसा आनी घडये हो जर प्रबंध ह्या सगळ्या व्यक्तिचित्रणाचे प्रबंध जर युनिव्हर्सिटीची मान्यता घेवन केलो जाल्यार ताचेर तुमी डॉक्टरेटूय करूंक शकताली. आनी हें काम तशें सोंपें न्ही. त्या 22 लोकांच्या कुटुंबियांकडे संपर्क साधून तांचे जे मेळटा तें साहित्य वाचप, सगळी म्हायती घेवप. कारण मनशाची बरोवप कठीण. मनीस स्वता बरयता ती गोश्ट वेगळी आनी दुसरो बरयता ती कठीण काम. कारण खंयी योग्य शब्द जालो कितें चुकलें जाल्यार दोश येवंक शकता. पूण तुमी तें अत्यंत बरेपणान केल्लें आसा. समाजाचो उत्कर्श, समाजाची प्रगती, विचारवंत आनी हे सगळे जे जाले हे फक्त 22 लोक तांणी फक्त प्रतिकात्मक अशें घेतिल्ले आसा. तांणी उल्लेख केला त्या प्रमाणे आनी तशेच लोक आसा. इतर मनांनी काम केल्ले लोक आसा. पूण हे सगळे हे इतले करपाक पावले ताचें कारण म्हणजे शिक्षण. आणि ज्या काळात हांगा शिक्षणाची व्यवस्थाच नाशिल्ली. कारण चडशे सगळे मुक्ती पयलींच अवघे 4-5 जाण जे आसा ते मुक्ती नंतर जांकां गोंय मुक्त जाल्या नंतर शिक्षणाचो जो प्रसार भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या कारकिर्दीत नंतर कांयचे कारकिर्दीत जालो तातूंतलो काही प्रमाणात फायदो मेळ्ळो. तरी पूण प्रवासाची अडचण आशिल्ली. डॉक्टर वागुर्मेकरान त्या तुमी बरयल्लें आसा की चलत येवचें वचचें पडटालें. खंय तरी कोणागेर रावचें पडटालें. आज भुरग्यांक सगळ्यो सवलती आसा. फुकट प्रवासी आसा. आनी म्हणून शिक्षण हो मनशाचो तिसरो जालो आशिल्लो. जे 2 दोळ्यांनी दिसना ते ह्या तिसऱ्या दोळ्यान मनशाक दिसता. आनी तातूंतल्यान मनीस वाचन, मनन, चिंतन करता. मनशाक ज्ञान मेळटा. तो ज्ञानी जाता, विद्वान जाता, विचारवंत जाता. ताका बरें वायट कळटा, खरें खोट कळटा, गोड करूंक कळटा, हें सगळें कळटा. आनी ताचें व्यक्तिमत्व बरें घडटा. तातूंतल्यान ताच्या कुटुंबाक फायदो जाता, समाजाक फायदो जाता, देशाक फायदो जाता, जगाक फायदो जाता. हे ह्या परिणामांतल्यान आमकां सगळ्यांक दिसून येता. आनी ते मनीस फक्त एका विशिश्ट समाजा खातीर वावरले ना. विस्तृत अशा व्हड समाजा खातीर तांणी काम केलें. शिक्षणांतल्यान मनशाची वागणूक, लागणूक, चलूक बदलता. मनशाचे उन्नयन जाता, उन्नती जाता, उत्कर्श जाता. आनी तातूंतल्यान समाजाचें उन्नती जाता, उन्नयन जाता, उत्कर्श जाता. हें आमकां सगळ्यांक आतां खबर आसा. पारंपारीक दृश्ट्या आसा तो आनी ना तो अशे 2 गट समाजांत आसता सदांच. हॅव्स एंड हॅव नॉट अशें. जो आसा तो ताचे कडेन ना. ताचे गुण करता, अत्याचार करता, ताका त्रास दिता, ताका तरेतरेचे सतावणूक करता. आनी हो बदल समाजाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत जायत आसा. आनी हे घडटा घडत आसा. तातूंतल्यान आपूण वयर येवन फक्त विशिश्ट समाजाक दोश न दिता आपूण कसो बरो जातलो आनी आपूण कसो तातूंतल्यान घडटलो हें ह्या सगळ्या व्यक्तिचित्रांनी दिल्लें आसा. मनशा कडेन मनीसपणाची वागणूक करूंक जाय हें आज आमकां सगळ्यांक कळटा. कारण आमी शिकल्यात, आमी वाचतात, आमी चिंतन करतात, मनन करतात आनी तातूंतल्यान आमकां हें सगळें कळटा. तो मनीस कदाचित गरीब आसूं जाय, ताचें शिक्षण कदाचित कमी आसूं जाय, ताची येणावळ कमी आसूं जाय, तो कसलेंय काम करचो जाय, पूण निमाणे तो मनीस त्या मनशा कडेन हांवें मनीसपणान पळोवपाक जाय ही भावना मोठ्या प्रमाणात वाडीत जाता आनी तातूंतल्यान मनशाचो विकास जाता. आज
ताजो उल्लेख संजय वेळेकारांनी केल्लो आसा. आज शिकपी भुरग्यांक सगळ्यो सवलती मेळटा. आज भुरग्यांक कितें मेळना म्हणजे हांवें एक 10 वर्सां पयलीं एका स्कुलान एका गॅदरिंगाक गेलो आनी त्या गॅदरिंगाक तांणी एक कव्वाली बसयली. कव्वाली कितें आशिल्लें हिंदींत ती कव्वाली केल्ली शिक्षकान. मुफ्त में पुस्तक, मुफ्त में नोटबुक, मुफ्त में गणवेश, मुफ्त में बस, सगळं मुफ्त. पढ़ना सीखना हम भूल गए. हे सगळें मेळटा. शिकप वाचप हे आमी सगळें विसरले. असो तो एक विडंबनात्मक अशी ती कव्वाली केली. म्हणजे अशें दिसता की आमी खंय कमी पडटात काय कितें आनी हातूंतल्यान वायट परिणाम फुडल्या पिढीचेर जावंक शकता काय कितें. तेजे भशेन एक बरी आसा की भुरगे फुडें शिकता, बरें शिकता, फुडें वतात. आनी दुसरी एक गोष्ट जीद चिकाटी कश्ट हे सगळे खंय तरी कमी पडटा काय कितें. म्हज्या वडिलांचे म्हजे वडील जाणटे सगळ्यांनी अनेक कश्ट काडले. तातूंतल्यान फुडलें शिक्षण घेवपाक मेळ्ळें. हातूंत आशिल्ल्या सगळ्या लोकांनी अत्यंत सामकें कठीण परिस्थितीत शिक्षण घेतलें. अपेक्षा केली हातूंत बदल जातलो आनी आमची नवी पिढी, आमचे शिकपी भुरगे, आमचे तरणाटे योगिक हातूंतल्यान बोध घेतले आनी आपलें जिवीत बदलतले, आपलें जीण बदलतले, आपलें व्यक्तिमत्व सुदारतले. सुरवातीक अध्यक्ष भाव आलोकमाकर हांणी सांगलें की आमी कोचिंग शिक्षणाचो एक भाग म्हणून हांवें उल्लेख करता. आमचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण दिसाचे 20 आयिल्लें आसा. तातूंत शैक्षणिक धोरणांत सांगलां की भुरग्याक कोचिंग दिवचेंच पडूंक जायना. पडूंक जायना. हाजो एक भुरग्यांनी तयारी करप न्हू. अशी निकाली तयारी 4थी पासून जावप. आमी जो पर्यंत 4थी, 5वी, 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी, 11वी, 12वी ह्या परीक्षेचे प्रश्नपत्रिका जोपर्यंत बदलते ना आणि पेपर तपासण्याची पद्धत जोपर्यंत बदलते ना आणि जोपर्यंत आम्ही मार्क मिळाला ज्ञान, टक्केवारी मिळाला ज्ञान बदलले तोपर्यंत आणि नवे शैक्षणिक धोरणात म्हणा की ही प्रश्नपत्रिका बदल जावपाक जाय. टोपेसा संकल्पना निश्चित प्रश्न आसूंक जाय, विश्लेषणात्मक प्रश्न आसपाक जाय, तार्कीक विचाराचे प्रश्न आसपाक जाय. 900 भागिले 9 हांव खूब कडेन भुरग्यां कडेन चडसो येता. हांव भुरग्यांक प्रश्न विचारता. हांगा सगळ्यांत पयलो नंबर कोण भुरगो आसा भुरगो आसता हांव पयलो भुरगो. 900 भागिले 9 करून दाखय. 9 1 9 2 2 18 12 म्हणून सांगलो. शून्याचा गोंधळ बऱ्याच वर्षापूर्वी राजू तांबे काय कोणतं काही लेख बघितलो महाराष्ट्रात. शून्याचा गोंधळ, कॅवल्स ऑफ झिरो. मी आता दशक खबर हे कॉन्सेप्ट केली ही भुरग्यांक संवय जावपाक जाय. आयच्या भुरग्यांक रसो खबर ना, दीर्घ खबर ना, अनुस्वार खबर ना, स्वराक्षर खबर ना. टिचरांक कितले खबर आसा हो एक प्रश्न आसा. टिचर पयली की आनी दुसरी की म्हणटात. रसवती आणि दीर्घकी म्हणतात. म्हणून ह्या सगळ्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण ह्या सगळ्या बाबतीत भुरग्यांक फुडें तयारी करपा खातीर आमी एकदम 12वी जाल्या नंतर भुरग्याक प्रवेश परीक्षेची तयारी जावंक शकना. ती ताका ल्हानपणा पासून संवय जावपाक जाय. ताचें पुरवणी वाचन जावपाक जाय, संदर्भ वाचन जावपाक जाय, पुस्तकाचें वाचन जावपाक जाय. भुरगो आज गाय वाचता, डायजेस्ट वाचता आनी तो परीक्षेक बसता. मार्क येता. म्हाका खबर ना 100% PCBचे मार्क पडिल्ल्या कितल्या भुरग्यांक गेल्ल्या 10-12 वर्सांक मेडिकलाक एडमिशन मेळिल्लें आसतलें. दुबाव एका भुरग्याक मेळिल्लें आसलें. पूण PCB 85-90% मार्क मेळिल्लो भुरगो तो CET टॉप आयला आनी मेडिकलाक एडमिशन मेळ्ळां अशें घडये जाल्लें आसतलें. तातूंत विचार आमी सगळ्यांनी करूंक जाय. टॅलंट सर्चाचेर भर दिवपाक जाय. गुण टक्केवारी हाचे परस ज्ञानाचेर भर दिवपाक जाय. आनी सगळ्यात महत्वाचें म्हणल्यार जें हांव सांगना शिक्षण धोरण सांगता तें म्हणल्यार शिक्षण मातृभाशेंतल्यान आसूंक जाय. सगळे जर भुरग्यांक कळलो जाल्यार खंय दुसरे खंयच्या भाशेंतल्यान
हे करतो तो गाणी करपाचे तांकां हें कांयच करपाक नाका फक्त आमकां सांगपाक जाय आमी कशें करतले आमी कशें करतले हें जर सगळें केलें जाय जाल्यार भुरगो ऑटोमॅटीक एंट्रन्स परीक्षेक बसतलो आनी प्रवेश परीक्षेक यश मेळटलें सादें उदाहरण दिलें कौशल मित्रां गेले लोक प्रश्न घाला आनी शिक्षकाचे प्रश्न फक्त विशय आयलो म्हणजे एकदम बरी पोस्ट पूण भुरग्यांची तयारी करतना ही 14 पासून जावपाक जाय प्रज्ञाशोध परीक्षा टॅलेंट सर्च तातूंतल्यान भुरग्यांची एंट्रन्स एग्जाम जावपाक जाय परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन जांची तांचे नातेवाईक हांगा आयिल्ले आसा तांणी पुस्तकां घेतिल्लीं आसा तांणी स्वता रावन घेतिल्लीं आसा तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन आनी फुडाराक अशीं बरीं पुस्तकां इतिहास अशी पुस्तकां समाजाक फक्त समाज म्हणटा तेन्ना मराठा समाजच न्ही तर आपल्या समाजाच्या बऱ्या खातीर समाजाच्या उन्नती खातीर उन्नयना खातीर प्रगती खातीर उत्कर्शा खातीर तशी बरी बरी पुस्तकां येवं ईश्वरी शक्तीन ताणें उजवला ईश्वरी शक्तीन अशी ईश्वरी शक्तीन तांकां प्रेरणा दिवं ह्या कार्यक्रमाक म्हाका मुजरत आपयलो पूण परत एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरो तुमच्या सगळ्यांक देव बरो देव बरें दिवं सर कार्यावळ सुरू जावचे पयलीं आमी सगळें आशिल्लो कितलो वेळ चलतली कार्यावळ म्हणलें सुरू जातकच 2 वरां वचनाक सुरू जाली 2 वरां पयलीं सोंपयता आनी 5 मिनटां 10 मिनटां उरलीं तुमचो वचप जावप ताचे पयलीं सोंपया पूण कोणूच कार्यावळ सोडून वचूंक ना खरें म्हळ्यार आज एक वैचारीक खाती आशिल्ल्यान आनी ती वैचारीक भूक सुद्दां केन्ना तरी भागची पडटा ती वैचारीक भूक एका अर्थान आज आमची पुराय जाल्या अशें हांव समजता देव बरें करूं सर सुंदरशी प्रस्तावना ह्या पुस्तकाक लावल्या डॉक्टर नंदकुमार कामत आनी ताजो निमाणो पॅरेग्राफ म्हाका वाचल्या शिवाय हांवें दिसना एक मिनीट पण लागत ते म्हणटात पुस्तक अशा समयार येता तेन्ना खऱ्यांनीच आमकां प्रेरणा जाय म्हणूनच तो संजीवी शैलींतलो ताणें ताका संजीवी शैली म्हटल्या म्हणूनच तो संजीवी शैलींतलो इतिहासीक महत्वाचो प्रेरणा रूप घराघरांनी पावपाक जाय ही जबाबदारी आतां आमची पिळग्या चव्हाट्यार चावडेचेर सालांनी तातूंतल्या एकेका प्रकरणाचें जाहीर वाचन जावंक जाय तातूंतल्यान आनीक प्रेरणा मेळून सामाजीक जागृताय संशोधन जावंक जाय ह्या ग्रंथांतल्या कांय महत्वाच्या व्यक्तिमत्वाचेर व्हडले ग्रंथ आनी चरित्रां महानाट्याची महाकाव्याची निर्मिती जावंक जाय ही सगळी जबाबदारी ते आमचेर धरल्या आनी हे नक्कीच म्हाका दिसतें घडटलें आनी जातलें ही प्रस्तावनेतली थोडीशी 4 वाक्यां आशिल्लीं डॉक्टर नंदकुमार कामतांची देव बरें करूं आतां कार्यावळीच्या निमणे कडेन या गोमंतक मराठा समाजाचे अध्यक्ष श्री आनंद बाबुर्मेकर हांचे मागतात की तांणी मानचिन्ह भेटोवची सुरवेक आयचे मुखेल सोयरे उदयबाब भिमरे आनी मानचिन्ह स्विकारचे अशें हांव तांचे खातीर मागता या कार्यावळीची यजमानकी करपी शिक्षण तज्ञ श्री पांडुरंगबाब नाडकर्णी आणि मानचिन्ह स्विकारचे अशें हांव मागता आणि काही वेळ उत्सव होती या ग्रंथाचे लेखक श्री संजीव फेरेकर कार्यावळीच्या निमित्ताने उपकार चुंडो या संस्थेचे सचिव श्री मंगेशराव फुलेकर हांचे मागतात की तांणी उपकार चुंडो करचे दर्शन जातलें ताचे नंतर कार्यावळ सोंपतली ताचे पयलीं एक विशेष मनशाची वळख करून दिवपाक म्हाका खूब बरें दिसता ते म्हळ्यार आजचे सूत्रसंचालक प्राध्यापक सुभाष जाण आमी ताका सगळे मनीस जाण आमी विद्याप्रसारक मंडळाच्या हायर सेकंडरी ते प्राध्यापक म्हणून काम पळयतात बरे विचारवंत बरे पळोवपी बरे सूत्रसंचालक आनी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळे सामाजीक घडवणुकीचे निसर्गाचे प्रकाशमान म्हणजे वेगवेगळ्यो गजाली ते फेसबूक माध्यमांतल्यान आमकां आमच्या मुखार दवरतात अशे प्राध्यापक सुभाष जाण हांव ताका एक आमचे संस्थेचे सेक्रेटरी
श्री आमचे मंगेशदास फुडेकर हांचे कडेन मागता की तांकां पुष्प आणि मानचिन्ह प्रदान करचे. देव बरें करूं सर. नमस्कार. गोमंतक महिला समाज यांच्या प्रेरणादायी लोकार्पण सोहळ्यात हांगा उपस्थित आशिल्ले आमच्या समारंभाचे अध्यक्ष प्राचार्य पांडुरंग नाडकर्णी तसेच ब्रिगेड उदय रेवणे आणि ह्या प्रेरणादायीचे लेखक संजू वेगेकर, आमचे अध्यक्ष सेक्रेटरी ट्रेजरर आस्तावकर आणि हे सुंदरशे कार्यक्रमाचे निवेदन केले ते मनोज जाण, आमचे मित्र मनोज जाण. आवाज प्रदर्शन या पुस्तकाच्या लोकार्पण सोहळ्यात आवाज प्रदर्शन हो एक आमचो घरगुती समारंभ असल्या कारणान आणि हांगासर उपस्थित खास उपस्थित गोयचे नामनेचे ज्येष्ठ विचारवंत प्राचार्य नाडकर्णी आणि हांगासर त्यांना आमकां थोडें मौलिक मार्गदर्शन केलें. शिक्षणाच्या दृष्टीन म्हणा, आमच्या पुस्तकाच्या दृष्टीन म्हणा, आमच्या समाजाच्या दृष्टीन म्हणा, आमच्या मुद्दाम आमी हाजीर रावन हांगासर ह्या कार्यक्रमात शिकवल्याबद्दल त्यांच्या आमच्या गोमंतक मराठा समाजातर्फे त्यांचे आभार मानता. तशेंच आजच्या समारंभाचे प्रमुख पाहुणे विचारवंत, लेखक, राजकीय पुढारी, मार्गदर्शक, एक संघर्षमय जीवन जगपाचे आमचे उदय भेटले. पण ज्या पुस्तकाचा विषय कशा पद्धतीने तुमच्या मुखार मांडलो, प्रेरणा म्हणजे कितें, प्रेरणा पद कितें, हो विषय सिंपल करून तुम्ही दाखयलो आणि आमकां मनांतल्यान हें दिसलें की बाबा हे मनीस सुद्धा ह्या पुस्तकांतल्यान दुसऱ्या समाजाचे आसून सुद्धा ज्या प्रेरणेन आमी हो विचार मांडटा आनी तो प्रेरण ताणें हांगासर आमच्या कडेन पावयलो त्या खातीर तांकां धन्यवाद मानता. तशेंच ही सगळी धडपड करपाचो हो आमचो ग्रंथरुपी प्रेरणारूप जे आमचे लेखक आसा ते संजू वेगेकर त्यांच्या आभार मानता. हो सगळो आमचो समारंभ घडोवपा खातीर आणि मूळ प्रश्न म्हणजे मूळ आभार मानपाचे ह्या सगळ्या बाबीशी जेंच्या हे आत्मचरित्र बरयल्लें आशिल्लें, प्रेरणारूपान बरयल्लें, त्यांचे सगळे कुटुंबातले प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक हांगा उपस्थित रावन प्रत्येक आणि ह्या कार्यक्रमाची शुभा वाडली त्याबद्दल सगळ्यांचे जे महाराष्ट्रातल्यान आमचे नगेशकर येयला, मुद्दा मानसर कंपनी पहिल्यांदा मुद्दा मानसर येयला, तशें बाकीच्या सगळ्यांचे समाज बांधव ह्या समाजाचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या लेखकान केल्लें आसा त्यांचा हांव धन्यवाद मानता. तशेंच हांगासर कॉर्पोरेशन सूत्रसंचालन केल्ले सुभाष जाण त्यांच्या धन्यवाद मानता. हांव कार्यक्रम सोंपलो. धन्यवाद.